Have we started? So are we entered into his rest? Yes? हां रेस्ट म्हणल्यार न्हिदोंक वेशात. आतां बरें जेवण जालां, चणे खायल्या, हां आतां रेस्ट म्हणल्यार बरी जॅम काडया. थँक यू जीजस. कोण न्हिदला जाल्यार तुमी उठोयात आं, फूल परमिशन. हालोवन दोलोवन उठायात. बिकॉज मिस जावपा जायना, आमकां चुकोवंक जायना देवाचें उतर. वय ना, जितलें देवाचें उतर गोमतेलें तितलें आमचें मन नवसरणी जाता. मनाची मायंड आमचें रिन्यू जाता. करेक्ट न्हू? जितलें आमकां देवाचें उतर गमोन येतलें तितलें आमच्या मनाची कितें जाता? नवसरणी जाता. आनी नवसरणी जावंक जाय वो नाका? आं गेल्या फाटी आमी एक स्क्रिप्चर घेतलेलो, रोमन्स 12:2. कितें सांगता? Do not be conformed to this world, but rather be transformed by renewing of your mind. आमच्या मनाची नवसरणी जायत रावपाक जाय. कोतात आमी मनाची नवसरणी आमी जावपाक दिता दीस आनी रात. मातशें कितें कोश्ट आयले आमी गेलीं तितून लोटोन कोश्टान. वय ना, मातशें कितें संकोश्ट आयले आमी जालीं गेलीं व्हांवोन त्या संकोश्टान. करेक्ट न्हू? मातशें आमचेर कसलें कितें मातशें तुफान दिसती पडलें पुरो. तुफानाची गरज ना, मळोपूच मातशें काळोख जाल्यार पुरो. हां आनी म्हाकाय जाता आनी सारकें मागीर मनान सारकें झूज आमचें जाता. करेक्ट न्हू? मनान सारकें झुजता. कितें करूं, हें स्वत मानूंक तें स्वत मानूंक, उतर उलोवं आतां कितें उलोवं. सिट्युएशन तर सारकें वर्स दिसती पडटा. परिस्थिती सामकी अशी बिगडलेली दिसती पडटा. आतां कितें जायत कितें ना नको आमी. इट कॅन बी एनीथींग. करेक्ट? पूण त्या टायमार आमी सारकी स्ट्रॉंगली म्हणटा ती आमी देवाच्या उतरान आमी घोटायेन उबी रावपाक जाय. समजता? आमचें घर जावंक जाय कसलें? खोडपार बांदलोलें. कसलें जावंक जाय? खोडपार बांदलोलें आमचें घर जावंक जाय. वारें मारलें, वादळ मारलें तरी जाल्यार कितें हें घर आमचें आलचें ना. कित्याक हें खोडप जावन कोण आसा? जेजू जावन आसा तें खोडप. आनी त्या खोडपाचेर आमी आमचें घर बांदलेलें जावपाक जाय. समजता? तितलें आमची बुनियाद घोट जावंक जाय. कित्यान? जेजूच्या उतरान. समजता? भावार्थ कसो वाडटा? देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन आमचो भावार्थ वाडटा. सो उतर आमी दीस आनी रात आयकोत रावपाची आमकां गरज. जायते फाटी आमकां अशें दिसता आमी दुयेंसाक सांपडल्या. जायते फाटी आमकां अशें दिसता आमी डिप्रेशनान सांपडल्या. जायते फाटी आमकां अशें दिसता आमच्या जिविताक आनीक फुडार ना, आमच्या जिविताक आनीक फ्युचर ना. दिसता अशें? त्या टायमार आमी कितें करचें गरज? भावार्थ नाका आमकां विस्वास दवरपाक देवाच्या उतराचेर. आनी भावार्थ काण घेतलो आमकां वाडोवन घेतलो जाल्यार कितें करचें पडलें? देवाचें उतर आयकोत रावचें पडलें. जायते फाटी आमकां अशें दिसता की आमी टेंशनान आहा. टेंशनान आसतात आमी? वयतात आमी टेंशनान पडटा. टेंशन म्हणल्यार कितें? तुमी सगल्यांनी सांगोंक जाय आं टेंशन, कित्याक सगल्यांक येता. तुका टेंशन आहा? वय तुका आहा टेंशन? अननेसेसरी वरीज कोण घेना. कितें आसो जाल्यारूच घेता. बेश्टोच घेता कोणी वरीज. कोणाक दुयेंस येयलें जाल्यार वरीज घेतले न्हू. Okay, what then when sickness comes? And what if your child is coughing whole night? So you go and rest. Your child is coughing the whole night. थांबोन आसतना आनी आमी न्हिदया? कोण मायपाय न्हिदतलो? भुरग्यांक खोंकली मारता आख्खी रातभर जाल्यार जातलें? यू आस्क मी. म्हाका विचारात. आनी मायो सगल्यो सांगतल्यो मम्मीज ज्यो आहा त्यो. एक कॉफ जेन्ना बेबी काडटा न्हू, तुमी जाणा निडल केन्ना तोपल्या तुमकां? सुई तोपल्या? सुई शिंवतात ती. सुई तोपल्या तुमकां केन्ना हातीक शिंवता ना? कितें जाता? सुई तोपोंक ना, ब्लड टेस्ट करतना तर येयलें आसतली सुई तोपलां तें. आं नाव इट इज व्हेरी कॉमन न्हू. ब्लड टेस्टिंग, शुगर टेस्टिंग, चक सुई तोपता. सुयेचो फील आहा तुमकां तोपतना कितें जाता? ओके.
सो भुरगें जेन्ना धाकटुलें भुरगें जावं भुरगें एके मायचें एक कॉफ काडटा काळजाक एक सूय तोपता जायना कोण ना म्हणटा सांगा दुसरें कॉफ काडटलें भुरगें आनीक सूय तोपता कंटिन्यू चक 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 आनीक मातशें 5 मिनटां चका 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 तोपत रावता वय ना जाता तुमकां जायना जाता न्हू म्हाकाय जाता थँक्यू जीजस सो जेन्ना सिट्युएशन येता भुरग्याचें उदाहरण घेवया भुरगें जेन्ना भुरगें बरें ना पडटा सीक पडटा मामीक कितें जाता मम्मी डॅडीक कितें जाता भुरग्याच्या माय पायक कितें जाता काळजान एक दूख येता एक हुस्को येता एक खोंत येता कितें जाता काय सांगोंक जायना काय भुरग्याक कशें जाता काय हुस्कें येना आतां ह्या हुस्क्यान कशे भाशेन आमी वरिलेस रावतेलीं कशे भाशेन आमी घोट रावतेलीं कशे भाशेन आमी त्या रेस्टान रावतेलीं कशी रावतेलीं कशी रावतेलीं कितें कोत्तेली तुमी आयदर लिसनींग टू द वर्ड ऑफ गॉड कन्फेस कोत्तेली आयकोत रावतेली म्हणटेली ते प्रॉमिसीस जे देवाचे आमकां दिल्या जेजूच्या गायांनी बरें जालां लायफ ऑफ जीसस इज फ्लोईंग इन दीस चायल्ड ही भावार्थाची उतरां भायर काडटेलीं गाय आतां कितें जाता काय कितें करुया काय घरा मदीं हाडया आनी कितें करुया असली चिंतना भिरांतेची दोन वस्तू जावंक जाता भिरांत तें आमी आबूसपणां कोत्ता हें करूंक गाय तें करूंक गाय हिंगा धांवोंक थिंगा धांवोंक गाय आमी त्या वेळार देवाचें उतर उच्चारता जेजू तुज्या गायांनी तें बरें जालें भुरगें बरें जालें म्हूण आमी स्वत मानता रेस्ट म्हणचें कितें रेस्टानूय आमकां कितें पळयलां आमी 11 हिब्रूज 4:11 वर्स कितें पळयलां देयरफॉर लेट अस लेबर कितें पळयलां आमी लेट अस लेबर काम हा आमकां करपाक त्या विसवान पासून त्या रेस्टान पासून आमकां कितें हा लेट अस लेबर देयरफॉर टू एंटर इनटू दॅट रेस्ट भुरगें जेन्ना खोंकली काडटा भुरगें जेन्ना बरें ना जाता भुरगें जेन्ना कसले कसले सिम्टम्स दिसती पडटा भुरग्या उदेशी आमकां तेन्ना आमी त्या विसवान रावपाक जाल्यार आमकां एक काम हा करपाक आमकां एक कोश्ट हा करपाक कसलो तो देवाचें उतर उलोवपाक भावार्थाची उतरां उलोवपाक समजता आतां जेजूक जेन्ना भूक लागलेली जेजून कितें म्हणलें उंड्या त्या फातराचो उंडो करून खावन पोट भरूंक जायनासलोलें भूक तर लागलोली तेका ही वॉज हंग्री म्हणलां वय ना पूण त्या टायमार सैतान जेन्ना तेजेर एटॅक कोत्ता सैतान जेन्ना तेका उतरां दिता तूं तर देवाचो पूत जाल्यार खरेंच तूं देवाचो पूत जाल्यार तूं कितें कर त्या फातराचो उंडो कर आनी तूं खा म्हणटा त्या टायमार तेणें करूंक नाका आसलेलो तो फिजिकल प्रॉब्लमांचेर आपणाच्या फिजिकल जे नीड आहा प्रॉब्लम मिनींग फिजिकल जे बॉडीली नीड आहा बुकेचो नीड आहा तेजेर तर तेणें आपणाचें ध्यान मन दवरलेलें इवन आफ्टर फास्टींग फॉर 40 days and 40 nights 40 दीस 40 राती मनीस जेन्ना उपास कोता पयले सुवातेर आमी जाणा जावंक जाय 100% जेजू मनीस आसलेलो 100% जेजू देव आसलेलो समजता आतां देव आसलेलो म्हणटा मनीस नासलेलो जेवणाची गरज नासलेली अशें ना जितली गरज तेका उदकाची आनी जेवणाची आमकां आहा तितली तेकाय आसलोली समजता जो मेरेन तो ह्या संवसारान जियेतालो जितली तुमकां तान लागता आमकां तान लागता जितली आमी थोकता तितलो तोवूय थोकतालो कुडीची जी ओस्कोतकाय जशी तुका आनी म्हाका आहा तशी तेकाय आसली त्या वेळार चलोन चलोन मागीर बसता कोणी जावं भूक लागता तेन्ना जेवण जाय तशें तेकाय जाय आसलोलें तेका लागून जेन्ना तेका भूक लागता तो कितें करता एका झाडाशीन वेता अंजिराच्या कितें करपाक फळ खावपाक कित्याक भूक लागलोली बेश्टोच वेतलो आहलो भूक लागोंक नाल्यार फळ खावंक म्हणजे तेकाय भूक लागताली तेकाय कुडीचें जेवण जाय आसलोलें पूण तें कुडीचें जेवण तेका आनी जाय आसलोलें तें आसलोलें कशे पद्दतीन 40 दीस जेवण नासलोलें जाल्यार कितलें तेका जेवण जाय आसलें तुमी चिंता आमी तर सकाळ ते सांजचे मेरेन तर फास्टींग कोत्ता आनी सांजचे सर्टन टायमार आमचो फास्ट आमी ब्रेक कोत्ता जेवणाक पळोवन आमकां कितें जातालें उदक सुट्टलें तोंडाक ना फास्ट ब्रेक करपाक 1 वर उरलां आमी चिंता आतां कितें जेवया पयलें कितें सॅलड घेवया पयलें कितें सूप पिवया वो डायरेक्ट जो मेन कोर्स खावया चिंती ना कितें चलता तकलेन आमचें
फास्ट ब्रेक करच्या पयले हां ओ पयले लायट कितें पियोया जाय ती चिंतना न्हू ना डॉक्टर म्हणटा न्हू फास्ट केल्या उपरांत डायरेक्ट मेन कोर्स खावपा जायना ही चिंतना आमच्या तकलेन आसना आसना म्हणजे आमचें ध्यान खंय आहा मन खंय आहा जेवणाचेर वॉचाचेर केन्ना 1 वर जातलें आनी केन्ना पयलीं हांव सॅलड खातलें आनी सॅलड जाल्या उपरांत मागीर हांव सूप पियेतलें सूप जाल्या उपरांत हांव कितें स्टार्टर खातलें स्टार्टर जाल्या उपरांत मागीर सुसेगाद हांव सेटल जावनी मागीर हांव मेन कोर्स वय ना जेजून कितें चिंतलें काय 40 दीस उपास करून आनी राती उपास करून दीस आनी रात मागण्यान वेळ सारलो दोंगराचेर विल्डरनसान म्हणटा दोंगराचेर 40 दीस 40 राती उपास केलो आनी जेन्ना ताका भूक लागली ताका चिंतपाची पासून गरज ना नाडपी येयलो नाडू आनी नाडप्यान कितें केलें तूं तो खरेंच तर देवाचो पूत जाल्यार तूं ह्या फातराचो उंडो कर कित्याक सैतानाक खबर आहा ताका पदवी आहा म्हूण तें करपाक पळय सैतान कितलो तो ताका खबर आहा जेजू करपी म्हूण आनी जेजूकूय खबर आहा आपणाक पदवी आहा म्हूण पूण सैतानाच्या उतराचेर तो काम करतलो एक पाटी सैतानाचें आयकोन झाडाचें फळ खाल्लें नॉलेज ऑफ गूड एंड इवल कितें घडलें हां सुरवातेक जेन्ना देवान खाय नाका म्हणलेलें आनी सैतानाचें उतर आयकोन उतर मोडलें कितें घडलें आनी आतां जेजू तर तेजें उतर आयकता जाल्यार आपलें धोनीपण कोणाच्या हातीन घालता ताच्या घालता पूण जेजू पातकी सैमान जल्मलोलो ना जेजू दीस आनी रात आपल्याच्या जिविता प्रमाणे चिंतालो काय देवाचेर ध्यान मन आसलोलें तेजें ध्यान मन खंय आसलोलें देवाचेर 40 दीस 40 राती कोणा सांगाता संबंदान आसलोलो आं देवा सांगाता जेन्ना देवान मनशाकूय आपल्या सारकिलो केलोलो खरो आदावान एवेक आपल्या सारकिली रोसलेली खोरी पूण एवेन कोणा सांगाता संबंद केलो फेलोशीप केली हां कोणा सांगाता फेलोशीप केली हां सैताना सांगाता सैतानान फळ आन तोंडान गायलें ना फकत कितें दिलें उतरां दिलीं चिंतना दिलीं करेक्ट उतरांनी चिंतना दिलीं तूं खायत जाल्यार देवा भाशेन वय ना आतां हो कितें म्हणटा तूं देवाचो पूत तर खरोच तर तूं देवाचो पूत तूं ह्या फातराक उंडो कर आनी तूं खा तुका भूक लागल्या न्हू पूण जेजूक तेजी गरज सांगपाक कितें खा आनी कितें नाका तें हां बायबल आमकां म्हणटा की आख्खो संवसारूच रोसला जेजून एवरीथींग वीच इज क्रिएटेड बाय हिम सो जेजूक सांगोंक जाय तेणें फातराचो उंडो कर आनी खा म्हूण कितें येयला तो कितें करपाक तें चोरून व्हरपाक जें देवाचें यू आर माय बिलवड सन इन हूम आय एम वेल प्लीज्ड जेन्ना तो पवित्र उदकांत ताणें स्नान घेयलें आनी जेन्ना तो उदकांतल्यान भायर सरलो सोर्ग उक्तो जाता आनी पारव्याच्या रुपान पवित्र आत्मो ताजेर देंवोन येता आनी तो पवित्र आत्म्यान जेजू पवित्र आत्म्यान भरता आनी मागीर तो खंय वेता विल्डरनसान वेता म्हणटा दीस आनी रात 40 दीस 40 राती म्हणटा तो मागण्यान सारता जेन्ना तो ताळो ताणें आयकलो तूं म्हजो मोगाचो पूत इन हूम आय एम वेल प्लीज्ड कोंकणीन कशें म्हणटा तूं म्हज्या मोगाचो पूत आनी इन हूम आय एम वेल प्लीज्ड म्हणजे कितें सांगलां सगलें म्हजें दादोसपण तुज्यान आसा करेक्ट सो हे उतरां जेजून जेन्ना आयकलीं आतां जेन्ना तो अरण्यांत वेता 40 दीस 40 राती मागणें कोता देवान कितें म्हणलेलें तूं म्हजो पूत म्हणलें काय तूं म्हजो मोगाचो पूत म्हणलेलें तूं म्हजो मोगाचो पूत पूण सैतान जेन्ना नाडून येता तेन्ना कितें म्हणटा खरेंच तर तूं देवाचो पूत खरेंच तर तूं देवाचो पूत देवाचो मोगाचो पूत म्हणना कितें म्हणटा खरेंच तर तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातराक कितें कर उंडो कर आतां जेजून म्हणोंक जाता आसलेलें हो ताळो म्हज्या बापाचो दिसता म्हाका भूक लागल्या न्हू म्हणून तो म्हणटा आसतलो ह्या फातराचो उंडो कर आनी तुका वय ना जायते पाटी आमकां जायते थॉट येता न्हू पापा ऑलवेज गीव अ थॉट जेन्ना ब्रदर जॉन्सन आमकां एक एग्जाम्पल दिता
जेन्ना वेन यू हॅव टू वेन वी आर गिवींग रायट जेनरसली वी आर गिवींग येस ओ नो पूण जेन्ना दिवपाचो भाग येता तेन्ना आमी कितें म्हणटा कोणूय तर आतां कितें दिवपाचें प्रिचींग जाता जाल्यार ना 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 हो ताळो देवाचो न्हय हो ताळो देवाचो न्हय वय वो ना अशें आमी म्हणटा दॅट मिन्स वॉट समटायम्स वी चूज रायट म्हाका करूंक नाका हो ताळो देवाचो न्हय आमकां दिवंक नाका हो ताळो देवाचो न्हय वय वो ना सो अकॉर्डिंग टू आवर चॉयसीस वॉट वी वॉन्ट टू डू if you want to do this is the voice of God, if you don't want to do, this is not the voice of God, yes or no? But we have to always make sure whatever voice I'm hearing, is it aligned with the word of God? जो ताळो हांव आयकोतां जो आवाज हांव आयकोतां जी उतरां हांव आयकोतां म्हज्या इनर विटनसांतल्यान म्हाका एक ताळो येता एक वॉयस येता ती उतरां देवाच्या उतराक सोर जाता काय जोरी तोर जाता जाल्यार तो देवाचो पवित्र आत्म्याचो ताळो पूण जेन्ना ह्या सैतानान ताका म्हणलें तूं तर खरेंच देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातराचो उंडो कर एणेन खंयचें उतर मिस केलें तितूंतलें सैतानान खंयचो कॅन वी गो देर मॅथ्यू 4 4 Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones to be made bread. Zori tortun devacho put zalyar. Okay, go to chapter 3. Matthew chapter 3. Go to the last verse. And lo, a voice from heaven saying, This is my son. This is my son. Kire mulla inga? This is my beloved son in whom I am well pleased. Ata waspe Matthew 4:4. ताळो कितें येयलोलो आयकोंक This is my beloved son in whom I am well pleased. And when the tempter came to him, he said, If you be the Son of God. Where is the word beloved? Can Satan speak about love when he is full of hatred? God is love. So who is full of hatred? Can he speak about love? Can he use that word love? Does he have any love? He have no mercy. तेका चुरचुरे ना तेज्या भितर मोग ना तेका लागून आमच्या भुरग्यांचेर आमचेर आमी दुयेंसां पळयता कोश्ट पळयता आमी एक्सिडेंट्स पळयता मर्डर्स पळयता कित्याक सैतानाच्या भितर काकूत ना सदांच आमी जाणा जावंक जाय आमी कसली कामां करूंक तयार जाता आमच्यो करुण्यो देवाच्या उतरा प्रमाणे आसता काय आमच्यो करुण्यो संवसाराच्या पॅटर्ना प्रमाणे आसता आमी जाणा जावंक जाय कित्याक लागून आमी म्हणटा जोरी तर आमी सैतानाच्या ताळ्याक कान दिवन तर आमी तेज्या प्रमाणे जियेता जाल्यार नो आय वील नॉट मूव दॅट सायड जाल्यार आमी तेज्या प्रमाणे जियेता जाणा जाया तो आमच्या जिवितांत केन्नाच बरेपण घेवन येवंक ना हांगा पासून तो कितें जेजूच्या बोऱ्याक येयला जेजू भुकेला म्हूण काय जेजून 40 दीस 40 राती जो सोंपोवन आपल्या डॅडी सांगाता आपल्या बापाय सांगाता आपल्या फादरा सांगाता जो जोडला ताचो नाश करपाक आयला ताणें जें कितें पळय गेन केलां ताणें कितें बापा सांगाता जे विजडम ताजे भितर उत्पन्न जाल्या ती चोरून व्हरपाक तो आयलोलो तेचें काम कितें ही ऑलवेज कम्स टू डू वॉट स्टील किल एंड डिस्ट्रॉय तेचें काम चोरप जिवेशी मारप इबाड करप बरें करूंक तो केन्नाच येना तेका लागून आमी जाणा जावपा जाय देवाचें उतर समजता आनी जेजून पळय कशे भाशेन तेजो इमिडिएटली ताळो पारकिलो वय वो ना जेन्ना जे भाशेन आवाज येयलो दीस इज माय बिलवड सन यू आर माय बिलवड सन दीस इज माय बिलवड सन इन हूम आय एम वेल प्लीज्ड वो ताळो बापाचो जेजून आयकलोलो आनी आतां तेका एक नाडपी येता आनी कितें म्हणटा एक नाडपी येता आनी तेका कितें म्हणटा इफ यू बी द सन ऑफ गॉड वेर इज द बिलवड वर्ड ही रिमूव्ड इट
आतां हांगासर देवान कितें म्हणलां आनी हो नाडपी येयला जी चिंतना घेवन आयला जो ताका ताज्या बुकेचेर एक एडवांटेज घेवपाक येयला. भूक लागल्या म्हणली न्हू जेजूक 40 दीस उपास केल्या उपरांत आमकां भूक लागची ना. आमकां दनपारां जेयना जाल्यार सांजेर भूक लागता वय ना. आं जाल्यार कितें म्हणटा command that these stones to be made bread, but he answered and said, it is written. आतां जेजू बरयलेलें आसा कित्याक म्हणटा कित्याक जेजूक इमिडिएटली गोमलें वो ताळो म्हज्या पापायचो न्हय, वो ताळो म्हज्या डॅडीचो न्हय. कितें म्हणटा जेजू कित्याक म्हणटा इट इज रिटन. सो तांकां इमिडिएट रिस्पॉन्स दिता. कित्याक आमी संवसारान जायते आवाज आयकूत येयली वय ना. जायते आमच्या सरावंडींग उलोवप जातलें, जायते आमच्या जिविताचेर कोण कोण डिसिजनां घेता. करेक्ट न्हू. पूण आमचेर थरलेलें आसा आमी कितें स्विकारता, आमी कितें एक्सेप्ट करता. समजता. आतां लोक जायते म्हणटलो सिस्टर तुका थंडी जाल्यार तुका कॉफ येता, तूं बरी ना, तूं रेस्ट कर, ओ तूं मातसो विसो घे, जायते म्हणटलो. पूण आमचेर थरलेलें आहा आमी कितें स्विकारता. समजता. जायते पाटी आमच्यान सर्टन थिंग्स आमचे कडेन जर फिजिकल एफर्टान आमचे कडेन जायना आनी वी आर ट्रायंग टू डू समथींग, आमी कितें तरी करूंक सोदता आनी जायतीं जाणां म्हणटा तुजे कडेन केन्नाच जावपाचें ना, तें तुजे कडेन केन्नाच जावचें ना. पूण आमचे कडेन जायना म्हणटा तें कितें आहा जेजू सोवे. आं जायना म्हणटा तें कितें आहा जेजू सोवे. आतां जेजू नासतना वय आमचे कडेन जावचें ना फॉर शुअर. पूण जेजू सोवे आमचे कडेन जायना म्हणून कितें आहा देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा यू कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट. आतां आमी सल्वेशनाचें आमी सकाळच्या सेशनान पळयलां नथींग ऑफ माय ओन एफर्ट, नथींग ऑफ माय ओन वर्क्स, बट एवरीथींग वॉट Jesus has done. Yes or no? How did I receive my salvation? By the grace of God, through faith, what Jesus has done, not of my own works. Understanding? Now, आता ते salvation आमी म्हणटा कितें आमची कोरणी न्हय जे जेजून केलां तें. करेक्ट. बट दॅट डज नॉट मीन आमकां आनीक दुसरें कांयच काम ना. सगल्याच कामांनी अशें ना की आमी आतां कांयच करपाची गरज ना. आमकां तरी एक हें हा की आमी there is a work for us to do. Understanding? There is still labor. Therefore, let us labor to enter into that rest. Yes or no? आमकां तरी पूण काम आसा. कसलें काम आसा? सोत मानपाचें काम आसा. तेज्या उतराचेर आमचो दीस आनी रात नियाळ आसपाचो. आतां दीस आनी रात तेज्या उतराचेर आमचो नियाळ आसपाक जाय. देवाचें उतर म्हणटा कित्याक लागून दॅट वील टेक मी इन टू द रेस्ट. से नो. दीस आनी रात तेज्या उतराचेर आमचो नियाळ आसपाक जाय. तेज्या विसवान भितर सरपाक गाय म्हाका स्वताची वळख दीस आनी रात आसपाक जाय की जेन्ना तो टेम्पटर येतलो नाडपाक आय नो वेर आय एम स्टँडींग, आय नो हू आय एम, आय नो वॉट क्रायस्ट हॅज डन फॉर मी. येस ओ नो. देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ आसपाक जाय दीस आनी रात. कित्याक नियाळ दवरल्या उपरांत मागीर हांव तेज्या विसवान भितर सरता म्हणून न्हय. समजलें. देवाच्या उतराचेर आमचो देवाच्या उतराचेर आमचो दीस आनी रात नियाळ आसपाक जाय. तेज्या विसवान आमी भितर सरपाक न्हय. तेज्या विसवान भितर सरल्या उपरांत आमचो दीस आनी रात आमकां खबर आसूंक जाय जेजून आमकां कितें केलां तें. कित्याक जेन्ना तो टेम्पटर येतलो. आतां हो टेम्पटर एकदां आमी रेस्टान भितर सरल्या उपरांत तो टेम्पटर येवचो ना अशें कितें आहा ना. कित्याक जेजू नासलो एका रेस्टान आसलो वो नासलो. ही वॉज इन द रेस्ट रायट. येस ओ नो. बट डज द टेम्पटर केम फॉर हिम? येस. सो टुडे द टेम्पटर विल नॉट कम फॉर यू एंड मी. ही विल कम. So when I meditate on His word, when I speak about His word, when I declare the promises of God upon my life or on my life, this tempter cannot take advantage of me because this tempter is looking now, oh, she knows who is she. She knows where she belongs to. She is confessing. Because when you confess the written word of God, बरयलेले उतर जेन्ना तूं कन्फेस करता, वो जो दुस्मान येता तुका नाडपाक तो तुज्या मुखार आनीक रावचो ना. समजता. जेन्ना आमी बरयलेलें उतर तेका लागून जेजू कितें म्हणटा इट इज रिटन.
सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेजू तर बरयलेलें उतर तर म्हणटा बरयलेलें आसा. सो बरयलेल्या उतराक कितलो मान, बरयलेल्या उतराक कितली पदवी, जे उतर बापाच्या तोंडांसान भायर सरलां ताजी पदवी कितें आसा, ताजो पावर कितें आसा, तेजो परिणाम कितें जाता तें उतर उलयल्या उपरांत हें सगळें जेजू आमकां आपल्या कोरण्यांनी, आपल्या वेव्हारान म्हणटा ते आपल्या डे टू डे लायफान जेन्ना तो ह्या संवसाराचेर चलतालो ताणें आमकां दाखोवन दिलां की बरयलेलें उतर आमच्या जिवितान, बापाच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलें उतर आमच्या जिवितान कितलें म्हत्वाचें. आनी दीस आनी रात हांवें तें उतर म्हज्या तोंडांतल्यान उच्चारूंक जाय. ओके, एक उदाहरण घेवया. जेन्ना एक मनीस धरत एक डिप्रेशनाचें एग्जाम्पल घेवया. मनीस डिप्रेशनान वचपाक जाता जायना. अ पर्सन कॅन फॉल इन टू डिप्रेशन, येस ओ नो? कॅन गो. आतां कितें रिजन मनशाक डिप्रेशनान वचपाक, कितें कारण आसूंक जाता? टेंशन, हुस्के, आनी कितें जाता? फोकस ऑन सेल्फ. ओके, आनी कितें? जॉब प्रॉब्लम, वर्क प्रॉब्लम, हाऊस प्रॉब्लम, वायफ प्रॉब्लम? नो वायफ प्रॉब्लम? हजबंड प्रॉब्लम? नो. हां, यू कॅन आस्क वायफ्स. हजबंड प्रॉब्लम आसता आसना एका बायलेक विचारूंक जाय. हां, आनी सपोज तर वायफ प्रॉब्लम ना जाल्यार एका हजबंडाक विचारूंक जाय. येस ओ नो? नॉट अ न्यूली मॅरीड कपल. हां, मे बी एक 7-8 वर्सां जाल्यार तांकां विचारूंक जाय. न्यूली मॅरीड वूड से ओ लायफ इज गोईंग व्हेरी वंडरफूल. अजून एनिवर्सरी जावंक ना न्हू. ओके, कारणां कितली रिजनां जालीं पळय एका मनशाक एका डिप्रेशनान, एका चिंतनांनी पडपाक. वय वो ना? एक जालें कामाचेर, दुसरें जालें नो अंडरस्टँडींग. आयडल वर्शिपिंग विल कॉज यू डिप्रेशन. ओके, आनी कितें? गिल्ट. आनी कितें? when somebody said something you are pondering on that day and night. Yes or no? आतां तसल्या डिप्रेशनान पडपाक एक धाकटो भुरगोय पडोंक शकता, ओ हे व्हडल्यांकूच प्रॉब्लम? भुरगीं पडोंक शकता? वय वो ना? कित्याक धाकटुलें आसतना जेन्ना भुरग्याक चावयता, कसलीं नांवां दिता, भुरगो तें घेवन बसता. रूट कॉज कितें? when you ponder on something, when you meditate on something. Yes or no? And meditate on what? चिंतप करप कसल्या हेजेर? नेगेटीव चिंतनाचेर, where it is not accepted by you. तूं तें स्विकार करना, तुका तें फावना, but somebody says something, give you names, maybe that, or maybe there are multiple reasons. In short way we can say जायतीं कारणां आसता. मनीस एका चिंतनांनी पडोंक शकता, चिंतनाच्या बांदपासान बांदून उरोंक शकता. समजता? आनी तेन्ना तुजें एक चिंतप, तेजें दुसरें चिंतप, तेजें तिसरें चिंतप, मागीर एक कितें जाता भितर तुज्या स्ट्रॉंग होल्ड जाता. वय वो ना? एक गोट स्ट्रॉंग होल्ड जाता भितर. समजता? ओके. आतां जेन्ना हो स्ट्रॉंग होल्ड जालो आमच्या भितर, चिंतनांचो एक भार आमच्या भितर बांदून उरलो, वो तुटपाक इजी आमकां ना. जेन्ना हो सारको आमचो चिंतना एक स्ट्रॉंग जाता, एक स्ट्रॉंग होल्ड जावन पडटा, आमकां तितूंतल्यान भायर सरपाक आनी जायना. समजता? जाता? जायना. आनी भायर सरपाक चान्स ना, कित्याक हें आतां स्ट्रॉंग होल्ड जाला न्हू चिंतनाचें. वे यू थिंक आनी कांय जावपाचें ना. आनी तुका खबर आसना मनीस आपूण कशे भाशेन बिहेव करता, मनीस सामको शेणलेल्या भाशेन जाता. सारकें? आतां हें सुरवात कशी जाल्या? सुरवात कशी जाता? एका चिंतनाचेर. वय वो ना? एका चिंतनाचेर. करेक्ट न्हू? येस ओ नो? समजता? एक चिंतनाचेर, मागीर एका चिंतनाचेर तुका आनी एक चिंतप, तेजेर मागीर तुजें आनी एक चिंतप, अशें करून लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर इतले लेयर्स क्रिएट जाता, ते मागीर आनीक तुटपाक चान्स ना. जाता तुटोंक? चान्स ना. ओके, एग्जाम्पल आमी घेवंक जाता. तुमी क्लिंग फिल्म पळयलां? जे आमी रॅप करता तें वायट.
हां लागेज बीन रॅप कोत्ता पळय तें ट्रान्सपरंट आसता तें ओके कितलो पातळ आसता तेचो लेयर आं फॉरगेट अबाउट सीईंग आर पार आय एम नॉट सेईंग दॅट यू कॅन सी थ्रू तें न्हू पूण कितलो फायन हें आसता तो यू कॅन ब्रेक इट इजिली रायट अ चायल्ड ऑल्सो कॅन टेर इट येस ओ नो क्लिंग फिल्म गमले तुमकां कितें तें पॅकेजिंगाक आमी यूज कोत्ता तें केन्ना आमी आमचे कितें वेजिटेबल रॅप करून फ्रिजीन घालना आमी अंडरस्टूड नो आं तें कितलें पातळ आसता वेरी थीन लेयर येस ओ नो इजिली तुट्टा आमकां सिजर पासून कातरपाची गरज ना आमी रॅप केलें हें पिजून काडटा वय हो ना करेक्ट नो ओके सो तें आतां क्लिंग फिल्म आसता तें कितलें पातळ आसता तेचो कितें इफेक्ट आहा कितें स्ट्रॉंग तें ना सो ओके आतां तो एक पातळ लेयर तुवें आतां कित्याकूय हो एक रॅप केलो वन लेयर स्ट्रॉंग आहा तें ना आनी एक लेयर घाल स्ट्रॉंग जातलें आनी एक घाल आतां तुका लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर आतां ह्या स्टँडाक तर तूं रॅप करीत रावलें एक जायते लेयर बांदले आतां तुज्यान तें तोडपाक जाता हातीन जातलें कित्याक ना आतां सुरवातेक जातालें न्हू हां बिगिनींग इट वॉज ओन्ली वन समजता बिगिनींग इट वॉज ओन्ली वन तुमकां पिक्चर मेवता हांव कितें सांगूंक सोदतां हां पिक्चर मेवता आतां जेन्ना सुरवातेक तें एकूच आहलोलें इट वॉज वेरी इजी येस ओ नो आतां कितें जालां आतां तें लेयर आफ्टर लेयर आतां आमकां एक चिंतप कॉमेस जाता तेन्ना आतां मागीर आमच्या फुडें कितें जाता एका चिंतना वेल्यान आनी एक चिंतप आफ्टर चिंतप चिंतना फाटल्यान चिंतना आमची चालू जाता आनी आमच्या मनान आमच्या काळजान आमच्या चिंतनांनी अशें घर जाता त्या चिंतनाचें तें आनीक मोडपाक इम्पॉसिबल जाता समजता आतां हें मोडटलीं कशीं आमी आनी तेन्ना आमी खंयच्या स्टेजीर पावता वॉट डू वी कॉल्ड इट नाव डिप्रेशन वय वो ना हें नांव पासून न्हू इतलें म्हणोंक पासून न्हू इट्स तें खूब वायट उतर तें म्हणपाक पासून कित्याक जेन्ना तो होल्ड आमचेर येता न्हू तेन्ना पॉसिबल ना तितूंतल्यान भायर सरपाक पूण देवाचें उतर म्हणटा देवा सोवें जायना तसलें कांयच ना समजता आतां पळय जेन्ना आमचें चिंतप एक आसता एकार एक आमची चिंतना केल्या उपरांत कितें जाता आयज आमी चिंता मातशें कॉफ येयलेलें सकाळीं ओ मे बी भुरग्याचें धरया सकाळीं एग्जाम्पल घेतलां मागीर पळयता आमी तें कॉन्स्टंट जाता आमी आतां एकाचेर कितलीं चिंतना चिंतोंक लागलीं ओ काल एकूच येयलेलें तेका सकाळीं आतां दोन पाटीक आयलें फाल्यां मे बी आनीक मातशें 2-3 वरां आयलें परवां आनीक सो आतां आमची चिंतना कितें जाता कितें जालां काय हुस्कें वय वो ना हुस्कें करून आमी कोणाक रीग दिता आमच्या काळजान आमच्या मनान भिरांतीक वय वो ना म्हणचें कितें जेन्ना तूं एक चिंतप एक वायट चिंतप एक नॅगेटीव चिंतप आमच्या मनान जेन्ना आमी अलाव कोत्ता तें एक चिंतप आमचें एकार एक करून आमच्या मनान एक स्ट्रॉंग होल्ड जावन पडटा समजता पूण हो आतां स्ट्रॉंग होल्ड आमच्या मनान जाता हें आमचें चिंतप जें घट जावन पडलेलें आहा आमच्या मनान हो तोडटली जाल्यार आमकां कितें करचें पडटलें कितें कोत्ता आमी हां सांगात न्हू देवाचें उतर दीस आनी रात आमी मेडिटेट करूंक जाय उलोवंक जाय कित्याक जी चिंतना पळय जे भाशेन वायट चिंतना हांवें म्हज्या मनान अलाव करून तर वायट चिंतनांचें म्हज्या मनान तर एक स्ट्रॉंग होल्ड जाला जाल्यार देवाचें उतर त्या स्ट्रॉंग होल्डाक रिप्लेस करून दीस आनी रात देवाच्या उतराचेर तर हांव चिंतप कोत्ता तो स्ट्रॉंग होल्ड जो म्हाजो वायट चिंतनाचेर पळय बांदलेलो आहा वायट चिंतनांनी जें पळय घर म्हजें बांदलेलें आहा भितर तें देवाच्या उतरा प्रमाणे जेन्ना हांव देवाच्यो बासावण्यो म्हज्या जिविताचेर दीस आनी रात उलोवंक लागता ते क्लिंग फिल्म जे भाशेन रॅप जाला पळय ते वन बाय वन अनरॅप जायत वयतले पूण ते अनरॅप जायत वचपाक हांवें कितें करूंक जाय एंड इट इज अ प्रोसेस ते वन टायम काय तुटचें ना तो प्रोसेस कित्याक म्हणटा आमी देवाचें उतर दीस आनी रात हांवें नियाळ करूंक जाय दीस आनी रात त्यो बासावण्यो म्हज्या जिविताचेर हांवें उच्चारूंक जाय समजता
दीस आनी रात देवाचे उतर, देवाच्यो बासावण्यो जे जेजून केला ते म्हज्या जिविताचेर हांवें उच्चारूंक जाय. तेन्ना म्हज्यान जी वायट चिंतनांनी घर जावन पडलेलें आहा ते देवाच्या उतरा प्रमाणे, बरी चिंतना म्हणजे कितें, देवाचें उतर, त्या उतरा प्रमाणे हांवें जी म्हजी वायट चिंतनां बांदून दवरलेली आहा जेन्ना हांव तें रिप्लेस करतलें. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक बालदी आहा म्हणया मेळ्या उदकान भरलेली, त्या मेळ्या उदकाच्या बालदेन तूं आतां क्लीन उदकाचें पायप घाल चालू उदक, कितें जातलें? एक मेळ्ळे बालदेन धटी उदकान जेन्ना तूं एक क्लीन उदकाचें पायप घालता कितें जाता? एकाच टायमान जाता? जितलें बरें उदक वेता तितलें मेळ्ळें उदक फ्लश आवट जाता. जितलें बरें उदक वेता तितलें मेळ्ळें उदक फ्लश आवट जाता. समजता? जितलें तूं देवाचें उतर उलयता तितलें तुजो एक थॉट भायर वयता, वायट आहा पळय तो. जितलें तूं देवाचें उतर मेडिटेट करता तितलें तुजें आनी एक लेयर भायर वेता. आनीक तूं चिंता देवाचें उतर आनी मेडिटेट करता तितलें तुजो एक 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 लेयर भायर सरत रावता. जें पळय कितें नाका तें धटी बाकिटान जें पळय मातयेचें चिखलाचें उदक भरलेलें आहा आनी उदकाचें बरें उदकाचें पायप तितून घायल्या उपरांत तुजें मेळ्ळें उदक जे भशेन भायर सरता ते भशेन जेन्ना तूं दीस आनी रात ह्यो बासावण्यो वाचता, दीस आनी रात तूं देवाच्या उतराचेर जेन्ना तूं मेडिटेट करूंक लागता, every day by day when you do this process, every day you see the promises which God has done for you, that God has accepted you, adopted you, redeemed you, forgiven you, filled you with the wisdom, given his inheritance and sealed you with his Holy Spirit and given you eternal life. God has given you his grace, a citizenship of heaven. हे सगळें तुका दिलां तुज्या आत्म्यान म्हणून तूं दीस आनी रात हें वाचीत रावता तेन्ना कितें जाता? जें खडप तुवें भितर बांदलेलें आहा, स्ट्रॉंग होल्ड केलेलो आहा वायट चिंतनाचो, कितें जालो? वन बाय वन डिजॉल्व जालो, फ्लश आवट जालो. आनी आतां तुज्या बाकिटान, तुज्या मनान, तुज्या चिंतनांनी, तुज्या तकलेन, तुज्या काळजान कितें बरोवन उरता? जें देवान तुका कितें केलां पळय तें. आनी आतां कसलो स्ट्रॉंग होल्ड जावन पडला तुज्या मनान? देवाच्या उतराचो. देवान कितें केलां पळय तो. सो आतां म्हज्यान म्हणून येता, म्हजें अशें प्रॉब्लम जालां, हांव डिप्रेशनान आहा, कितें करूं हांव? कितें? उतर. इफ आय एम गोइंग टू से हांव असले प्रॉब्लमान आहा, हांव असले सिट्युएशनान आहा आनी हे पुस्तकाक तर आमी हात लायना, हाव वील आय बी सेट फ्री फ्रॉम दीस प्रॉब्लम देन? अंडरस्टँडिंग? द ओनली वे टू कम आउट फ्रॉम माय प्रॉब्लम इज द वर्ड ऑफ गॉड. वर्ड ऑफ गॉड म्हणजे कितें? वेन आय रीड द वर्ड ऑफ गॉड, the word of God is not setting you today out. He has already set you free 2000 years ago. But today when I read the word of God, I begin to believe, this is for me, what Jesus did 2000 years ago. And I believe and I enter into his rest. Samjhota? Is it getting easier? Sope jata? Samjhota? Confusion jata? Kire jata? सांगात हे उतर जेन्ना आयकता तेन्ना कितें जाता? आमची सुटका जाता. सोत तुमकां गमन येतलें आनी सोत कितें करतलें? आमची सुटका. वय वो ना? सुटका कसल्या हितूनच्यान? कितें पयलां आमी सकाळीं? कित्यांतल्यान सुटका दिता आमकां? फ्रॉम द बॉन्डेज. हालेलुया. समजता? देवान आमकां आयज जोरी तर म्हाका एक दुयेंस फील जाता, आयज जर आमकां कितें सीक फील जाता, दॅट डज नॉट मीन दॅट जेजू म्हाका जेन्ना हांव मागतलें तेन्ना म्हाका बरो करतलो, म्हाका पेकोवणी दितलो, अशें ना. इवन दो टुडे आय एम फिलींग सीक, टुडे आय एम नॉट फिलींग ओके, दॅट वील नॉट चेंज द ट्रूथ. द बायबल सेज He has healed you 2000 years ago. Today when I believe it, I am tapping into his grace. Understanding? हांव जेन्ना आयज सोत मानता, जेजू तुज्या गायांनी हांव बरें जालें, जेजू तुवें म्हाका बरें केलें, जालें म्हूण हांव जेन्ना सोत मानता आनी त्या उतराचेर हांव थीर उबें रावता, म्हाका मॅनिफेस्टेशन दिसती पडटा. वय वो ना? आनी जोरी तर म्हाका दिसती पडना पासून जाल्यार दिसना म्हणून माय फेथ इन द वर्ड वील नॉट चेंज. Understanding?
इवन दो इफ आय डोंट सी इट फिजिकली, आयज म्हाका दिसती पडना, बट हांव स्वत मानता हांव बरें जालें. जोरी आयज दिसना, फाल्यां दिसना, परवां दिसना, मे बी 8 दिसांनी दिसत, पूण 8 दिसांनी दिसतलें आनी 8 दिसांनी हांव स्वत मानतलें म्हूण अशें ना. ते 8 दिसांनी दिसोंक, 15 दिसांनी दिसोंक, ते म्हयन्यान दिसोंक, पूण हांव आयज पासून स्वत मानता जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जालीं. समजलें? हे भाशेन देवाच्या उतराचेर आमकां विश्वास आसपाक जाय. समजता? हे भाशेन देवाच्या उतराचेर आमचो ट्रस्ट आसपाक जाय. तुमी आयकलां दानियेलाची खबर? दानियेलाच्या बुकार शेड्रॅक मिशॅक एंड अबेदनेगो आमी स्टोरी आयकल्या. आय थिंक वी हॅव डन द टिचींग ऑन दॅट ऑल्सो, रायट? ते 3 जाण आसता, हिब्रू भुरगे आसता, शेड्रॅक मिशॅक एंड अबेदनेगो, वय ना? तांकां खंय घालता? आकट्यान घालता, उज्याच्या आकट्यान घालता. आनी कंडिशन कितें? की राजा कितें म्हणटा नेबुकॅडनेझार, तुमी तर आपणा तो स्टॅच्यू केला ताका बावगो ना, तुमकां खंय घालतले? उज्याच्या आकट्यान. आयज आमी ही स्टोरी एक स्टोरी कशी आयकता. उज्याच्या आकटे म्हणोंक पासून आमकां एक धोग लागपाचो ना आमच्या तोंडाक, लागतलो? आं? उज्याचे आकटे म्हणटाना धोग लागतलो ना. पूण जेन्ना उज्याचें आकटें खरें आमच्या फुडल्यान जळटा, अशें पेट्टा, अशें उजो आकटें पेट्टा, आमकां उबें रावपाक जातलें उज्याच्या आकट्या मुखार? जातलें आमकां उज्याच्या आकट्या मुखार उबें रावपाक पासून जातलें? हां? तुमी एक कॅन्डल पेटोया आनी कॅन्डलाच्या फुडल्यान हातूंत लावपाक फुडें वचा, पळय तुमकां हीट हातीक लागची ना जाल्यार. समजता? कोणाच्यान तरी उज्याक अशें बोट लावंक जातलें, अशें धरूंक जातलें, मुद्दम जाता आमकां उज्यान हात घालूंक? कितें जातलें उज्यान हात घायल्यार? हां? लासतली, वय ना? उज्यान हात घाली जाल्यार लासप शुअर आहात. गे उज्यान हात घातल्या उपरांत म्हज्यान म्हणून येता जेजूच्या गायनी हांव बरें जालें, सो उज्या घातलेल्या पासून प्रॉब्लेम ना, सो लेट मी गो अँड टच द फायर म्हणूंक जाता? ना न्हू? ओके. सो उजो म्हणचे कितें? रिजल्ट कितें उज्याचो? लासप. उजो म्हणचे कितें? यू वील गेट बर्न. येस ओ नो? इफ यू चूज द फायर, यू कॅनॉट चूज अनबर्न. कॅन वी? इफ वी चूज द फायर, कॅन वी चूज नॉट बर्न? बर्न नाका म्हणोंक जाता? टू गो इन टू द फायर आय कॅन चूज. आय कॅन गो or I cannot go. But if I go, can I choose not to be burned? No choice, right? If I choose the fire, there is a burning. Correct, no? Okay. जेन्ना तेंचे फुडल्यान जो मॅटर, जो कंडिशन घालता, तुमी तर बावगो ना ह्या मुर्ते मुखार, तुमकां कितें कोत्ता? उज्याच्या आकट्यान घालता. आतां उज्याचे आकटे तांकां कंडिशन घायल्या उपरांत मागीर पेटोवंक ना. उज्याचे आकटे कितें जातालें खंय? ऑलरेडी पेट्टाले. पेटोन आहले? पेट्टाले. पूण हेंच्या टायमार कितें केलां? तुमी तर बावगो ना, कितले पाटी? 7 times? हाव मेनी टायम्स दे वील इनक्रीज द फायर? हां? कितले पाटी उजो वाडयता म्हणलो? 7 पाट. वय ना? म्हणचे कितें? उजो ऑलरेडी आसलोलोच, पूण तुमी तर बावगो ना, 7 पाट तो उजो वाडयता. समजता? आतां हे भुरगे जेन्ना थिंगा उबे रावता, कितें म्हणटा? तूं कितेंच केलें जाल्यार आमी तुका बावगो ना. समजता? कितेंच केलें जाल्यार आमी बावगो ना. कित्याक? तेंचो भावार्थ खंय आसलो? जिव्या देवाचेर. तांच्या जिव्या देवाचेर. तांचो भावार्थ कोणाचेर? तांच्या रोचणाराचेर. आनी त्या भावार्थाक लागून ना देवान तांकां आपलो ताळो कितें दिलोलो त्या टायमार, आपूण तुमकां उलोवंक दिवचो ना, तुमी कांय प्रॉब्लेम, तुमी टेंशन घेनाकान. आयकलो आवाज देवाचो तेंच्यांनी त्या टायमार? ओ दे वर फेथफूल टू देअर गॉड. हां? विश्वासी आसले तांच्या देवाक ते? वय ना? सुरवातेक पासून जेन्ना तांकां जेन्ना तेंच्या गांवांतल्यान बॅबिलोनान घेवन वेता, तेन्ना कितें करता? तांकां जेवण पासून तेंच्या भाशेचें पेगन जेवण तांकां दिता. तेन्ना दानियल कितें म्हणटा? आमी हें जेवण जेना, आमकां दाळ आनी भाजी मेळल्यार पुरो म्हणटा, आमकां हें तुमचें जेवण नाका. समजता? म्हणचे कितें? तो तेंच्या जेवणाचेर पासून तो पातयोन ते रावंक ना. कित्याक? तेंचो कायदो कितें आसलो? दुसऱ्या देशां बरोबर तांचें जेवण खाण नासलें. समजता? तसो तांचो करार आसलो त्या तेंपार. ओके. पूण जेन्ना तांकां म्हणटा तुमी तर बावगो ना, तुमकां ह्या उज्यान घालता. आर यू अंडरस्टँडींग दीस? म्हणचे कितें? सिट्युएशन तेंच्या फुडल्यान आहा. इफ यू डोंट डू दीस, यू वील गो इन टू दॅट फायर. करेक्ट नो? नाव दीस 3 boys, दे आर लुकींग एट द फायर. हे भुरगे आतां त्या उज्याक पळयता, फ्लेम पळयता,
दोगूय लागता आसतलो बायल्यान वय वो ना थिंगा व्हडले उजो पेटा हिंगा दोग लागचो ना लागतलो न्हू उज्याचो सो जेन्ना ते उजो पळयता तांकां भिरांत येना पूण ते कितें म्हणटा आमी तुका भावगो ना I will read that verse, okay? Let me read it. In Daniel chapter 3, I'll read from verse. You'll go? Okay, go to chapter 3. 16. Yeah, we'll read it from 15. हे तुमकां सोजमायता हांव कित्याक पावले आमी ह्या टिचिंगाचेर ओके ओके नाव इफ यू बी रेडी that at what time you hear the sound of the cornet flute. Okay, go to the next verse 16. Shadrach, Meshach and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer you in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of your hand, O king. But if not, be it known unto you, O king, that we will not serve your God nor worship the golden image which you has set up. Go to the 17th verse again. Go NLT or some other translation. If we are thrown into the blazing furnace, the God who we serve is able to save us. Kire munta ya tigui zan? If we were thrown into the blazing furnace, the God who is able to whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power, your majesty. ते म्हणटा तुवें जर आमकां उज्यान पासून तर उडयलें जाल्यार आमी जे देवाक बोसता तो देव आमकां साल्वार करता एबल टू सेव अस आमकां साल्वार करूंक जाता आनी that God will rescue us from your power, your majesty. Now, otra world amka kire munta, but even if he doesn't, we want to make it clear to you, your majesty, that we will never serve your gods or worship the golden statue you have set up. Samjhata? Even if he doesn't come to save us when we are put into the fiery furnace, even though to amka salvar korung yena pasun zalyar ami tuka भावगोना. आता आमी चितोया आमच्या जिवितान कितले पाटी आमचेर असली सिट्युएशनां आयल्या ज्या जाग्यार आमी म्हणटा आय एम कन्फेसिंग द वर्ड बिकॉज बायबल सेज वेन यू कन्फेस वेन यू बिलीव इट विल बी डन. So I confessed, I believed, still it is not done. It means what? Word is not working. It is not happening. I said it so many times. I said it in so many ways. Yes or no? जायते पाटी म्हणना आमी जायते पाटी म्हणटा आमी आमकांच कित्याक म्हज्या जिवितान कांयच सारकें जायना. म्हज्या जिवितान हांव म्हणटा आमच्या जिवितान कांयच सारकें जायना कितेंच सारकें जायना फायनान्शियल प्रॉब्लम जाता पूण आमी चिंतूंक जाय एटलिस्ट फायनान्शियल प्रॉब्लम पासून तर जाता वी नीड टू बिलीव दॅट इट इज ऑलरेडी बीन डन फॉर अस एटलिस्ट बाय फिजिकली वी आर ऑल रायट. नो बडी हॅज पूट अस इन गन पॉयंटार आमकां धरूंक ना आमकां व्हरोन उज्यान घालता म्हूण. हेंची परिस्थिती कशी आसलेली ह्या तिगाय भुरग्यांचो देवाचेर विस्वास पळोवया. तुवें तर आमकां त्या उज्यान पासून तर घातलें जाल्यार आमचो देव आमकां इज एबल टू सेव अस. येस ओ नो? वेर इज द कॉन्फिडन्स? तेंचो कॉन्फिडन्स खंय आहा? आमचो देव आमकां साल्वार करतलो आमकां सुटका दितलो वय वो ना. आनी मागीर तो कितें म्हणटा जोरी तर तो करिना पासून जाल्यार वी वॉन्ट टू मेक इट क्लियर टू यू
Even if he doesn't, we want to make it clear to you, your majesty, that we will never serve your God or worship the golden statue which you have set before us. सो जेन्ना आमच्या जिवितान आमकां दुयेंस दिसती पडटा, प्रॉब्लम्स दिसती पडटा आनी कितेंच आमच्या जिवितान सारकें चलोना, आमकां एकूच प्रॉब्लम आसूंक जाता आमच्या जिवितान देवाचेर दुबाव करपाक, की जेन्ना आमच्या जिवितान प्रॉब्लमां येता आनी ते सॉल्व जायना जाल्यार आमकां कितें, प्रॉब्लम आमच्या जिवितान जायना सारकें, तेन्ना आमकां कितें जाता, देवाचेर आमचो दुबाव जाता. वय ना, दुबाव करिना आमी देवाचेर, शीण करिना आमी देवाचेर, करता हो करिना. कितले फाटी करता आमी देवाचेर शीण? सकाळीं पासून केला आसतलो भायर सरच्या पयले, हां, पास येयलो म्हूण, ओ कोण भायर सरतना किरी किरी करता, वचनाका म्हणटा म्हूण, कसल्याय कारणां, बरो ब्रेकफास्ट जावंक ना, टायम जालो रेतिराक वचपाचो, ही सारकी टायमार करिना, म्हजो टायम जालो तरी, कितें करता ही देवा, हांकां मात तरी बुद्धी दी. आमी दुसऱ्यांक बुद्ध मागतात न्हू, हे तुमचें आहा कितें घरा म्हणून तूं तें सगळें सांगता पयलें. ही इज टॉकिंग ऑल ऑफ हिज होम मॅटर. प्रेज गॉड. ओके, समजता. सो जेन्ना आमकां जाय ते भाशेन आमच्या जिवितान घडना तेन्ना आमचो शीण कोणाचेर? आं, देवाचेर. करेक्ट. पूण हेंचो भावार्थ तुमी पळयला, विश्वास पळयला देवाचेर कसो तो पळयला, उजो पेट्टा दोळ्या फुडल्यान, कोशे भाशेन उजो सामको, ओशे भाशेन उजो. कॅन यू इमॅजीन, देर इज अ फ्लेम ऑफ फायर बर्निंग इन फ्रंट ऑफ यू and somebody is telling you, if you don't bow down to the statue, I will put you in that furnace. Not ordinary flame. Yeah. 7 times. 7 times was increased. Yes or no? जाल्यार त्या टायमार मनशान वेवर जावपाक नाका? आं, जावपा जाय. पूण हें जालें. आयज आमी देवा, when they were praising, this is before the furnace, no? Before, when they were put into the furnace, right? What they say? Go to the 17th verse. If we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. They trust in the Lord. They believed in the Lord. We are able to, He is able to save us. He will rescue us from your power, your majesty. But even if He doesn't save us, if He doesn't rescue us, we will not bow down to you. Even if He doesn't, do we have this kind of trust in our Lord? When somebody would say, right, trust म्हणजे कोशे भाशेन ट्रस्ट आसूंक जाय, ये भाशेन विश्वास आसूंक जाय देवाचेर आमकां, ये भाशेन भावार्थ आसूंक जाय देवाचेर आमकां. जोरी तर म्हजें हिलींग म्हाका आयज दिसना, फाल्यां दिसना, परवां दिसना, still I trust in Him that by His wounds I am already healed. Understanding? And not to the extreme. Sometimes what happens, I'll tell you something. जायते पाटी कितें जाता ना? We know 1 Peter 2:24 that by His wounds we are healed. And when we are going through some sickness, we try to deny the sickness. Yes or no? No, 1 Peter 2:24, let me deny. God never taught us to deny. God is teaching us not to consider and not to deny. समजता? आमी कितें करता, जायते पाटी सिकनेस येता न्हू, आमी कितें करता, इग्नोर करता, डिनाय करता आनी अशी प्रिटेंड करता एज इफ कांयच जावंक ना, एज इफ म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना. वय ना? आनी आमी बाय द वुंड्स ऑफ जीसस क्रायस्ट आय एम हील्ड. भितरल्यान सगळें कितें आहा? भिरांत. भितरल्यान कितें आहा? भिरांत आहा. वय ना? बट वी नीड टू नो द फॅक्ट वॉट इज हॅपनिंग. फॉर एग्जाम्पल, आतां जेन्ना सिकनेस आहा, आतां तूं कितें म्हणटा, सिकनेस आहा खरें, एंड वीच इज द फॅक्ट. समजता? वीच इज द फॅक्ट can be changed by the truth. Samjata? And what is the truth? That by the wounds of Jesus Christ, I am healed. Samjata? First of all, we need to remember, as long as jo meren ami ya संसारान ha,
आमच्या कुडीक दुयेंस आसतोलें. तेका लागून जेजून म्हणलां म्हज्या गायांनी तुमी बरी जाली. सो जेन्ना दुयेंस येता कितें करूंक जाय? म्हाका दुयेंस ना, म्हाका दुयेंस ना, म्हाका कांयच जावंक ना, अशें करूंक जाय आमी? म्हाका दुयेंस ना, म्हाका कांयच जावंक ना, म्हाका कांयच जावंक ना, हांव सगळें बरें आहा. जायते पाटी आमी एक्स्ट्रीम लेवलान वयता वचना? जेजूच्या गायांनी बरें जालां म्हणटा आनी एक्स्ट्रीम लेवलान आमी रावता आनी आमी इग्नोर कोत्ता फॅक्ट कितें आहा पळय तें. करेक्ट? पूण जेन्ना फॅक्ट आहा, द फॅक्ट इज नॉट अ लाय. समजलें? फॅक्ट आहा कितें? तुका दुयेंस आहा वो तुका कितें प्रॉब्लम आहा, हें तुजें फॅक्ट. पूण हे फॅक्ट जेन्ना तूं देवाचें उतर सोत मानता आनी तूं म्हणटा जेजूच्या गायांनी हांव बरें जालें, तें तुजें आयज घोडेक तूं बरें, तुका बरेंपण दिसती पडना, फाल्यां दिसती पडना, परवां दिसती पडना, पूण दॅट डज नॉट मीन तुका दिसती पडचें ना. समजता? हेजो अर्थ असो ना तुका केन्नाच दिसती पडचें ना. कित्याक? देवाचें उतर जावन आसा सोत. जोरी तर देवाच्या उतरान म्हणलां जेजूच्या गायांनी तूं बरें जालें, वय तूं जेजूच्या गायांनी बरें जालें. समजलें? ओके. नाव अंडरस्टूड दीस? हांगासर हेंचो भावार्थ कितें आहा, हेंचो ट्रस्ट कितें आहा? जोरी तर आमचो देव आमकां साल्वार करतलो आनी इवन इफ नॉट, वी वील स्टील नॉट फॉल टू द स्टॅच्यू or fall to the command what you have set before us. समजता? हे भाशेन जोरी तर म्हाका आयज तर म्हजें पेकोणी दिसती पडना, फाल्यां दिसती पडना, हेजो मिनींग हो ना की हांव गिव अप करता देवाच्या उतराचेर, ओ आय से दॅट वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट वर्किंग. आय वूड नॉट से, बट आय वूड बिलीव no matter what, by the wounds of Jesus Christ, yes, I am healed. I might receive it today itself, or maybe I receive my healing physically tomorrow. But in my spirit, I believe that by the wounds of Jesus Christ, I am already healed. Somjole? Okay, can we go to Romans 4? From go 15th verse. Seventeenth. Now go to KJV. As it is written, I have made thee a father of many nations before him whom he believed, even God who quickeneth the dead and call those things which be not as though they were. No. As it is written, I have made you a father of many nations before him who believed. Abraham believed in God, even God who quickeneth the dead, who give life to dead, and call those things which be not as though they were. Now, he give life to dead and call those things. Call which things? Huh? Calls which things? Call those things which are not there, but he calls on those things as if they are there. समजता? कितें म्हणटा? देव आमचो कसलो देव? जो मेलेल्यांक जिवीत दिता, मेलेल्यांक जिवीत दिता, जिवे करता ओ जिवीत दिता, जीव दिता मेलेल्यांक, आनी त्यो वस्तू आसा शो करता, त्या वस्तूंक उलो मारता ज्यो आसा कश्यो. ओके, कॉल दोज थिंग्स वीच बी नॉट, त्यो वस्तू ज्यो ना पळय त्यो तो उलो मारता आनी कश्यो उलो करता त्या वस्तूंक तो एज इफ त्यो हा. समजता? फॉर एग्जाम्पल, when in the beginning, when there was darkness in Genesis 1 chapter 2 we see, right? There was darkness in the beginning. Yes or no? Now what God was seeing is
darkness. Did God saw the light? No. What he saw? काळोख पयलो. काळोख पयल्या उपरांत आतां तो खंयची वस्त उलो माता? जी वस्त ना, जी वस्त ना, ना ते वस्तीक देव अशे भाशेन उलो माता आनी एक्झिस्टन्सांत आपयता जे भाशेन त्यो आसा कश्यो. जायते पाटी आमी कितें आहा तेंच उलयतात पयला, ना तें उलोवंक जाता आमकां? ना तें कशें उलयतली? पिशेपण म्हणचें ना आमकां संवसार? संवसार कितें म्हणटलो आमकां? हें पिशेपण, ना त्यो वस्तू आपयता. सारकें न्हू? When somebody is sick and say, you are a believer and there are people around you who is non-believers. आणि आता तू जाणा जेजूच्या गायने आमी बरी झाली आणि आमी सपोज एक सिकनेसान वी आर गोईंग थ्रू सम सिकनेस एंड पीपल आर सेयींग यू आर सीक, यू आर नॉट फिलींग वेल, आणि तू म्हणटाना जेजूच्या गायने हांव बरें जालें, आय एम हेल्दी, आय एम वेल्दी, I can run, I can speak, I can talk, I can stand, I can do anything in Christ Jesus. Through Christ Jesus, I can do all things. And a person is speaking faith-filled words. The person who is beside you will say, gone case. Immediately. Yes or no? Sometimes when you go and tell somebody, right, oh, jana tuka bore na, tuyen monong za Jesucha gaine bore zale, they would say, stop this nonsense. If a person doesn't know, they would immediately say, this doesn't make any sense for us, please stop it. How can I say if I am sick, and how can you tell me that confess that you are already healed where I am not healed? Yes or no? But आमचो देव कसलो? ना त्या वस्तूंक ओशे भशेन उलो मारता एज इफ त्यो आहा आनी तो आपयता. वय ना, आतां हांव म्हज्या कबाडान वेता आनी हांव जाणा म्हजो नेवो ड्रेस आहा कबाडान, ओके? ब्रँड न्यू ड्रेस इज दे इन द कबड एंड इवनिंग I have a function. Yes or no? Understanding? Let's put it in this way. सांजे म्हाका फंक्शन आहा आनी म्हाका खबर आहा म्हज्या कबडान कितें आहा? ब्रँड न्यू ड्रेस आहा आनी फिटींग आहा, सगळें सारकें आहा. सो म्हाका आनी चॅक करपाची गरज ना. आय कॅन जस्ट गो टू माय कबड, ओपन द कबड, ड्रेस घाल आनी वच फंक्शनाक. वय ना? सो म्हाका भावार्थाची गरज ना. म्हाका भावार्थाची गरज ना स्वत मानपाक आनी एक आसा म्हूण ड्रेस भितर स्वत मानून डायरेक्ट ओपन करून मागीर तो म्हाका मेवता, असलें म्हाका करपाची गरज ना. कित्याक? हांव जाणा भितर आसा म्हूण. पूण आमचो देव कितें करता? ना त्यो वस्तू कितें म्हणटा? ना त्यो वस्तू अशे भाशेन भावार्थान उच्चारता एज इफ त्यो आहा भितर. म्हणजे कितें? कबडान म्हजो ड्रेस ना, पूण हांव स्वत मानता ना ती वस्त हांव अशी स्वत मानता की हांव जाणा भितर आहा आनी हांव म्हणटा म्हजो नेवो ड्रेस भितर आहा आनी हांव वयता आनी कबड ओपन करता आनी म्हाका नेवो ड्रेस मेवता. समजलें? पूण तशें प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. समजलें आमचो देव कसो तो? अंडरस्टूड? एक सिंपल एग्जाम्पल दिला फॉर यू ऑल टू अंडरस्टँड, ओके? आतां कबडान तो ड्रेस ना जाल्यार जातलो कबडान ड्रेस? घालूंक जाय न्हू पयलो आसपाक. समजता? ड्रेसाची खबर हांव म्हणटा. बट अबाउट अ हिलींग, इवन दो यू डोंट सी युअर हिलींग, you can confess that you are already healed because Jesus has healed you on the cross. Understanding? Even if you are seeing financial crisis in your life, you need to believe that God has supplied all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Are you understanding? So even though physically you see your bank balance is zero, physically you see you don't have anything to eat, but you believe that God has supplied all your needs and start thanking Him and call on those things as if they are there, just the way God, how He does. What God does? Who quickeneth the dead and calleth those things which be not as if they are. He calls on those things which are not there as if they are. There was no light, but God called the light, let there be light. Yes or no? I don't know what was the tone of God, but He said, let there be, and God said. Yes or no? And God said, God spoke, God put the words out of His mouth and He said, let there be light. He called the light as if it was there. So He called the light as if it is there, and He called it and it came into existence. Understanding? So physically I would not see my healing, but I need to confess and I believe, yes Lord, you have healed me and I am healed by the wounds of Jesus Christ, and say it in such a belief that you receive your healing. Even physically it manifested in your life then and there.
But even though if you don't see at that very moment, we should not fall into doubt. We need to believe that Jesus has already healed us, and the evidence is the written word of God. Not because I am saying to you all. Understanding? Not because I am asking you all to confess, and then it will be done. The only reason we need to confess, to renew our mind that yes, it is done 2000 years ago. Confessing is not bringing my healing today. Confessing, my mind is getting renewed that what Jesus did 2000 years ago for you and me. That I am healed by his wound. त्याच्या गायांनी 2000 वर्सां पयलेच हांव बरें जाला म्हूण हांव बाबार्थान स्वत मानता जेन्ना हांव उलोयत रावता तेन्ना. समजता? तेका लागून आमी देवाचें उतर दीस आनी रात उलोयत रावपाक आमकां भोव गरजेचें. Now, go to the next verse. Can you read the next verse? Can you all read the next verse, please? Again. Who against hope believed in hope. Who did that? It's speaking about whom? Abraham. Who against hope believed in hope. Hope म्हणजे कितें? भरवसो म्हणजे कितें? हा? भरवसो म्हणजे कितें? हा? जे जावंक ना पूण जातोलें. समजता? पूण जे पळय जातोलें तेजेर विश्वास करपाक सोंपें आसलोलें तेका. कितें तेजी प्रॉमिस आसलोली? अब्रामाची बासावणी कितें? देवाची बासावणी अब्रामाक कितें? तूं जायत्या राष्ट्रांचो बापूय तुका हांवें केला. पूण जायत्या राष्ट्रांचो बापूय जावपाक एका भुरग्याचो तरी बापूय जावंक नाका तेका पयलो. वय ना. पूण एका भुरग्याचो बापूय जावपाक हे एट दीस सर्टन एज इजी? पॉसिबल? हां, जावंक जाता? सो तेका सोंपें आसलेलें ताजेर विश्वास दवरपाक. हां, सोंपें आसलोलें. ओके, गो टू द प्रिवियस वर्स वेर third verse we go. For what said the scripture? Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness. कितें केलें म्हणटा अब्रामान? ताचेर विश्वास केलें आनी ताका कितें केलो? नितिवोन केलो. नितिवोन कसो? भावार्थान. कित्याक भावार्थान? कित्याक ताणें देवाचेर सोत मानले. आता देवाचेर तेणें सोत मानले कित्याचेर? बोरवोसाच्या आड वचोन बोरवोसो धरलो. समजता? बोरवोसाचेर आड वचोन ताणें देवाचे बासावणेचेर बोरवोसो धरलो. समजता? कित्याक ह्या पिरायेचेर तेका बापूय जावपाक फिजिकली जावंकूच शेकोना. पूण ताणें कितें केलें? For what said the scripture, Abraham, go to the second verse. For if Abraham were justified by works, he had whereof glory, but not before God. Okay, third verse only. Now. For what said the scripture, Abraham believed God, and it was counted unto him righteous. Now to him that worketh is the reward, not reckoned of grace, but of death. Now, आता भावार दोल्लो म्हूण तो कितें जालो? भावार दोल्लो म्हूण कितें जालो? नितिवोन जालो. He became righteous not because of his works, because he believed. Abraham was counted righteous not because of his works, but because he believed. समजता? तेणें देवाचे बासावणेचेर सोत मानले, तेका लागून तो नितिवोन जालो, पूण तेज्या कोरण्यांक लागून
न्हय ना गो आतां वच पळय सकयल 18 17 ओळ 18 आं आतां तेणेन देवाचेर बासावणेचेर बावार दवरलो. कित्याचेर बावार दवरलो? बासावणी कसली? प्रॉमीस कसली? तूं राष्ट्रांचो बापूय जातलो आनी तुजो भुरगो म्हूण समजता. ओके हांगा पळोवया. हू अगेन्स्ट होप बिलीव्ड इन होप दॅट ही मायट बिकम द फादर ऑफ मेनी नेशन. तूं जायत्या राष्ट्रांचो बापूय जातलो म्हूण तेणेन बोरवोसाचेर आड वचोन बोरवोसो दवरलो. समजता. हें बोरवोसो दवरपाक पासून ताका वीथ हीज इफ ही कन्सिडर हीज सेल्फ तेजी कूड तर तो कन्सिडर करता, तेजे बायलेची कूड तर तो कन्सिडर करता आनी ते कुडीचेर पातयेवन तर तो चिंतता आपूण जायत्या राष्ट्रांचो बापूय जातलो म्हूण. जातलें ना जावचें. आतां ताणें कितें केलें? बावार जेन्ना जेजूचे बापाच्या उतराचेर बासावण्याचेर जेन्ना बावार दवरलो ताका लागून तो नितिवंत जालो आनी ही हू अगेन्स्ट होप बोरवोसाच्या आड वचोन ताणें बोरवोसो दवरलो दॅट ही मायट बिकम द फादर ऑफ मेनी नेशन्स अकॉर्डिंग टू दॅट वीच वॉज स्पोकन सो शाल दाय सीड बी अँड बीइंग नॉट वीक इन फेथ. बावार्थान कितें जावंक ना तो? ओस्कोत जावंक ना. अँड बीइंग नॉट वीक इन फेथ ही कन्सिडर्ड नॉट हीज ओन body now dead when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. कितें म्हणटा हांगा? being not weak in his faith, he considered not his own body which is now dead. म्हणजे कितें? ताचे कुडीन तो ओस्कोत आसलो. ताचे कुडीन तो the body was dead, not possible to become father. For Sarah also not possible to become mother because her womb was dead. समजता. ओके आमचो देव कसलो? ओके go to the 17th verse. As it is written, I have made you the father of many nations. Before him whom he believed, even God who quickeneth the who give life to dead. So even though Sarah's womb was dead, God is able to give life to the dead womb. Understand? And it is not natural. Sarah became mother of many nations. Abraham became mother of many nations. It is not natural. It is supernatural. It is by the Spirit. It is because of the promise of God. Understanding? Because when Abraham and हे जावपाक पावले केन्ना जेन्ना अब्रामान सोत मानले देवाचेर आनी तो नितिवंत जालो आनी देवाचेर सोत मानून आमी कितें पळयता? गो टू द 19th वर्स. हांगा कितें म्हणटा? अब्रामान कितें केलें? अँड बीइंग नॉट वीक इन फेथ. बावार्थान तो ओस्कोत पडलो ना. सो आमी आमच्या बावार्थान ओस्कोत पडोंक जायना. सिट्युएशन म्हाज्या फेवरान आसो ओ सिट्युएशन म्हाज्या फेवरान ना आसो. हांव भलायकेन आयज बरें आसोंक ओ आयज हांव भलायकेन बरें ना आसोंक म्हजो बावार्थान हांवें ओस्कोत जावपाक जायना. कित्याक आमी नितिवंत जाल्यार देवा मुखार कित्याक लागून? आमच्या बावार्थाक लागून. कसलो बावार्थ? बावार्थ जो आमी जेजूचेर पातयेता. जेजून आमच्या पासत कितें केलां पळय ताचेर. आयज आमचे साल्वसा आमकां कशें फावो जाला? जेजूचे कुरपेन बाय देवाचे कुरपेन आमच्या बावार्था उद्देशी. समजता. देवान आपले कुरपेन आमकां पेखोवणी दिला, आमकां साल्वसांव दिला आनी जेन्ना आमी बावार्थ दवरता बावार्थान आमी त्या आत आमचे उक्ते करता रिसीव करपाक जें देवान आमकां कितें केलां पळय तें. समजता. आमचो बावार्थ आसा म्हणजे कितें? वी ओपन आवर हँड टू रिसीव टू वॉट ही हॅज डन, to receive what he has already given us. Yes or no? But if we try to do our own works, then what happens? We don't receive, but we try to do something. Are you following this? Now Abraham, what happened over here? He do not consider his own body which is now dead. समजता. बावार्थाक लागून आमी जेन्ना अब्रामाचें जेन्ना आमी उदाहरण घेता आमी समजोंक जाय ताणें कशे भाशेचो बावार्थ दवरलेलो. आमच्या भाशेचो बावार्थ आयज आसा फाल्यां ना.
हा आमच्या भाशेचो भावार्थ आयज हा आमकां फाल्यां ना. आयज आमी प्रॉब्लम काय ना, ओ आय हॅव फेथ इन गॉड. येस ओ नो? टुमॉरो वेन देर इज अ प्रॉब्लम स्टॉर्म कम्स, ओ वॉट हॅपन टू माय फेथ? Somebody help me. Somebody pray to God for me. Yes or no? God doesn't listen to me. He might listen to you. Can you please intercede for me? Yes or no? हे भाशेचे आमच्या भावार जाता सारखे. आमी दुसऱ्यांच्या फाटल्यान धांवता. नाव वॉसअप, आय एम नॉट सेयींग यू शूड नॉट गो, यू शूड नॉट आस्क पिपल्स हेल्प, आय एम नॉट सेयींग दॅट. पूण वॉट आय एम सेयींग इज, जेन्ना देवाचें उतर आमकां मेवता, जेजून आमकां सुटका दिल्या म्हूण आमी सोत मानता भावार्थान. थँक यू जिजस. जेन्ना आमी भावार्थान सोत मानता देवान आमकां कितें केलां तें, आमी तेज्या विसवान भितर सरता आनी आमी वी आर एंटरींग इन टू हीज रेस्ट. आनी आमी सोत मानता जेजून केलां तेजेर, आनी त्यो बासावड्यो आमी दीस आनी रात आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारता. समजता? आतां पळय, येणें जेन्ना भावार्थाचेर एंड बींग नॉट वीक इन फेथ, भावार्थान तो ओस्कोत पडोंक ना म्हणटा. आनी तेजो भावार्थान जेन्ना ओस्कोत पडना म्हणजे तेजो इफेक्ट तेजेर कितें जावन येता, तेजो रिजल्ट तेजेर कितें जावन येयलो, ही डीड नॉट कन्सिडर हीज ओन बॉडी. ही डीड नॉट कन्सिडर हीज ओन बॉडी. तेच्या कुडीन तो ओस्कोत आसलो पूण तो भावार्थान ओस्कोत पडोंक ना. कुडीन तो ओस्कोत आसलो पूण तो भावार्थान ओस्कोत पडोंक ना. खूब पाटी आमी हांवें जे भशेन केलां म्हणटा हांव आसतलें, जायते पाटी आमी न्हू मागणें मागता, देवाचें उतर उच्चारता, देवाचे जेजूच्या गायनी बरें जालें म्हणटा. पूण खूब पाटी न्हू केन्ना खंय परिस्थिती येता, आमकां सिट्युएशन कांय जालो ना, तेन्ना आमचें मन खंय येता जाणा, कितें तरी चुकलें काय आमच्या मागण्यान जाता, कितें तरी चुकलें काय आमी कितें कंप्लीट करपाक, कितें तरी मिस आवट जालें काय म्हजे कोरणेन कितें तरी मिस आवट जालें. आमच्या कोरण्याचेर कितेंच थोल्लेलें ना तें, आमच्या कुडीचेर आमच्या कोरण्याचेर कांयच थोल्लेलें ना, सगलें थोल्लेलें हा जें जेजून कितें केलां तें. अब्राम कितें म्हणटा हांगासर, एब्राहम ताणें आपणाची मेलेली कूड पळय जी आहा जाणटे पिरायेची, ताणें तिची कन्सिडरेशन कोंकणीन कितें म्हणटा, कन्सिडर करूंक ना, आपले कुडीचेर ध्यान दिवंक ना, आपले कुडीचें तेणें चिंतूंकूच ना. जायते पाटी आमी म्हणना आतां आमचे कडेन जाता, आमी आतां जाणटी जाल्या, वी एज आमची चलपा भोंवपाची धांवपाची म्हणनात आमीच म्हणटा. म्हणल्या उपरांत जातलें आमकडे? हां, अब्रामान कितें म्हणूंक जाय आसलेलें, ही डीड नॉट कन्सिडर हीज ओन बॉडी. आपली कूड ताणें कन्सिडर करूंक ना म्हणटा. ते भाशेन आमची परिस्थिती, आतां अब्रामाची परिस्थिती हांगा कितें आसली, आतां तेज्या सिट्युएशनान तेजी परिस्थिती कितें आसली, हीज ओल्ड बॉडी रायट. हां, तेजी परिस्थिती कितें, तेजी जाणटी पिराय. आतां आमची परिस्थिती कितें, आमचें तुफान, आमचें स्टॉर्म, आमचे प्रॉब्लम, वय ना, ही आमची परिस्थिती. आतां अब्रामाचें सिट्युएशन कितें आसलें, ओल्ड एज. येस ओ नो? According to God's promise, in physical senses, in a natural mindset, what do? Not possible in this old age. Yes or no? And even if we go ahead and if something happens, people will laugh at us, no, at this old age. Yes or no? जायते पाटी अशें जाता न्हू. आतां तेजें सिट्युएशन कितें आसलें, तेजी ओल्ड एज, जाणटी पिराय, करेक्ट. आमच्या डिफिकल्टीजान आयज आमचे प्रॉब्लम कितें, आयज आमच्या लायफान आमचे प्रॉब्लम्स कितें, हां, कितें येता आमकां, ब्लॉक्स इन अ लायफ. आमचे कसले स्टम्बलिंग ब्लॉक्स कितें आहा आमच्या जिवितान, सांग न्हू. कांय ना तुमकां. आवर ओन फॅमिली मेंबर्स आर एनिमी. सो वॉट आर वी डुईंग इन द हाऊस देन, फायटींग विथ देम दॅट वी बिकम द एनिमी, और दे आर फायटींग. वॉट इज द रीजन आवर फॅमिली इज बिकमिंग आवर एनिमी? दॅट इज द रीजन. नो लव इन द फॅमिली. ओके, आनी कितें आमचे आयज प्रॉब्लम कितें आमच्या जिवितान. एक भाव म्हणटा घरान एनिमी आहा. सो आनी कितें प्रॉब्लम आहा आमचे, बेगीन सांगात. आनी कितें प्रॉब्लम आसता तुमकां? कांयच प्रॉब्लम ना. कितें काय बरीं तुमी सगलीं.
प्रॉब्लम नासलेली आयल्या कोणचोय टॉपिक घे तर टेन्शनूच ना हां कितें आहा आमकां प्रॉब्लम्स हां वन इज एनिमी इन द हाऊस दिस ब्रदर सेड वन ब्रदर सेड नो वर्ड ऑफ गॉड इन द हाऊस येस आनी कितें हंबलनेस ना घरान ओके आनी कितें अंडरस्टँडिंग ना घरान आनी कितें ए ते सगळे रिलेटेड आहा आनी कितें नाव शी इज स्कॅर्ड टू से बिकॉज एवरी टायम आय कॅच हर नो दॅट्स वाय शी इज नॉट सेईंग एनीथींग आय नो दॅट आनी कितें सांगा आमी शिकता न्हू शिकोया आनी कितें जाता आमच्या जिवितान सिरियल मिस जाता ते प्रॉब्लम घरान नो प्रॉब्लम्स वाव प्रॉब्लम्स ना आमकां नेबर unnecessary allegation when neighbors are putting that can be a problem yes or no okay abrahamचे प्रॉब्लम आमी कितें पळयलेले his own body yes or no his own body which was dead yes Sarah's womb which was dead that was his problem correct आमचे प्रॉब्लम आमी कितें म्हणलें enmity in the house no word of God in the house neighbor's problem who's coming and fighting with us yes or no that would be the block in our life yes ani kide begin sanga rain water block what rain water ha problem with the neighbors okay मोहा थिंग होंटा तेका आमी गोड जावया ओके आनी कितें प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स ओके जेवण हां जेवण सारकें जायना मीठ उणें पडटा साकर उणें पडटा मसाला उणो पडटा चड पडटा तें प्रॉब्लम what kind of problems they are telling you all should have asked me problem kide I would have given a big list okay when okay let's say maybe when you have done nothing wrong and somebody is putting blames and falsely accused, spoiling your name. Yes? Can this be the reason for a person to go into depression? Can this be a reason for a person to go into a shell? Yes or no? It is a mental problem. Yes or no? Now, orpan udok eile ani kite eile that we go and fight and finish it off. Yes? But ही problem खूब इफेक्ट पडटा आमकां आमच्या मनाचेर वय बोना कोणें कितें म्हणलें कोणें नांव इबाड केलें कोणें बेश्टेच फॉल्स एलिगेशन्स घायले करेक्ट न्हू ज्या जाग्यार तुवें कितें करूंकूच ना somebody came and say blah 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 to you on your face and you have no choice you just kept quiet because you were like just quiet you don't know what is happening and you're just listening and then you are recalling I did not do only anything why these things yes when people avoid you when people don't accept you they don't take you in their groups and when they try to see you like in this way oh you are not our category type you are not our type so we cannot take you with us yes or no in the colleges in the schools this kind of things are happening right and त्या भुरग्याचेर मागीर तो impact पडटा and that's how the child grows yes or no with those kind of rejection yes or no आनी वाटा हे प्रॉब्लमूय त्या भुरग्या बारी वाटा आनी जायते पाटी जेन्ना मागीर कावन्सिलिंगाचो टायम येता कितें येता तेन्ना मागीर हें सगलें भायर सरता कित्याक त्या एरियान तें भुरगें क्लोज जावन पडलां इन दॅट एरिया ते रिजेक्शनाचो जो तुमचो एक भाग आहा त्या एरियान
दॅर इज स्ट्रॉंग होल्ड जावन पडला त्या भुरग्याचेर. ओके, आनी तेजेर तो इम्पॅक्ट आहा आनी ते वाडटा ते प्रॉब्लमूय त्या भुरग्याचे वाडटा. समजता? हे सगळे डिफिकल्टीज न्हू आमच्या लायफान. वय ना, साकर उणें मीठ उणें आयज उणें जाल्यार फाल्यां सारकें जातलें. करेक्ट न्हू? आयज उणें पडलां फाल्यां घाल सारकें गो. आं बरें केलें. नाल्यार हांव घालता इल्लेशें उणें पडलां तें. हांव म्हणजे तुमी कोण जेवतात ती. उणें पडलां इल्लें काडलें गायलें. करेक्ट न्हू? सुबेज पडलां इल्लें उदक घाला. ओके समजलें? सो जेन्ना असले भशेचे आमचेर जेन्ना प्रॉब्लम्स येता, अब्रामान कितें केलें ताजेर प्रॉब्लम येयला तेन्ना? ही कन्सिडर्ड नॉट his own body now dead, which was his physical problem. Yes or no? So jenna amka problema yeta, certain kinds of a problem, are we supposed to consider those things, or are we supposed to surrender to the Lord and depend on his word? समजता? तेणेन कितें केलें? He believed in the promise of God. That's where he counted righteous. He believed in the promise of God, where God said, I have made you the father of many nations. So now what he does, he considered not his own body, but he considered the promise what God has given. Understanding? If today my problem is that there is no unity in the house, if there is no love, today if there is no love in the house, when I understand the word of God, am I not supposed to consider that love in my life and go and give that same love in that house? By not expecting anything from them, only by giving the agape love which I receive from God? Yes or no? When I begin to do that, today I might not see the result, tomorrow I might not see the result, but as I continue and continue and continue and continue, there will be a day where you are going to see the same response from them as well, because you are not working your hard, but when you stick to the word of God, you operate in that word of God, that word itself began to bring the changes in your life. That is the power in the word of God. Understanding? So when I hold on to the word is working. You are not working. The word is working in you. The word of God is living, active, double-edged sword, powerful. Yes or no? Hebrews 4:12. So when you hold on to that word, when you live unto that word, when you depend on that word brings a supernatural result in our life. When he did not consider his own body, when he did not consider the womb of Sarah, which was dead, he did not consider the promise of God began to work in their life, and there comes a day he became the father of Isaac. And today he became the father of many nations according to the promise of God. Yes or no? So what do we need to consider? What the problems I have in my life, or I need to consider the promise of God which I received today in Christ Jesus. Understanding? So there is a choice for me to consider my problem or to consider what God is saying about me. Yes or no? When people are rejecting me, don't consider the rejection what they are giving you, but you consider where God said, I have chosen you. I have anointed you. The Spirit of the Lord is upon you. I have called you to be the prophet to the many nations. Yes or no? Understanding? These are the promises I need to speak, and not what people are doing to us. So I need to make a choice to consider what the problem I'm going through, or I will consider just the way he did not consider his problem, but he considered the promise. In the same way, I need to consider the promises of God, which is yes and amen in Christ Jesus for me in my life. By speaking, it began to manifest in my life, or rather I would consider on my problem. I need to make a choice. When he believed, as we see, when he believed, he was counted as a righteous because of his faith. So today when I believe in his promises by faith, today when I believe what Jesus has done for me, finished for me, accomplished for me on the cross, and I believe in that promises, when I hold on to these promises, when I confess those promises day and night on my life, I would begin to see the manifestation. I will begin to see the supernatural result in my life. Yes or no? If yesterday you were here, tomorrow God is taking you higher.
And the other day, when you continue in His word, you will see yourself from that place to another. So God will lift you up from glory to glory to glory to glory when you hold on to His promises. But if I become a person of grumbling and murmuring, I would remain in the wilderness. Understanding? So when we grumble and murmur, we remain in the wilderness. We would not enter to the rest. We will not enter to the promised land. They could not enter to the promised land. Why? Because of their unbelief. So when Abraham believed, he moved from his when he moved from his personal problem on his physical problem, when he moved from that by not considering it, he became the father of Isaac. Understanding? So what we need to do, it is all depend when we receive the word of God. Now am I, how to say, now for him the promise is given, right? Now he immediately did not believe on that promise. Yes or no? It took time for him. Yes, there was a time of 25 years. Yes or no? And lot of things happened in this. After the promise also, he became the father of Ishmael. Yes or no? It took time for him. Yes or no? In the same way for you and me, immediately the changes will not come. Once the child is born, immediately next day the child is not walking. Correct? Today born and tomorrow walking? No. There is a pattern, there is a process that the child will begin to look and to, there is a time, certain time he will smile, he will react, he will respond, he will show some action, and then turn this side, turn that side, and then on his tummy, correct? Little moving ahead, and then the child starts to walk. The first day he started to walk, that day only he is running? No, right? So it's a process. In the same way, when we become born again, it's a process for us to grow in this. We will fall, we will get up. We will fall, again get up. We will fall, again get up. Fall, get up, fall, get up, fall, get up. There will be a day we will stop falling. Today we are falling while walking. Today we are falling just like that. No, right? But before we used to fall when we were small, 8 months, 9 months, 10 months, 11 months. How many times we fell, right? पडना आमी भुरगेपणा धाकटे आसतना पूण मागीर आमच्या जिवितान आयज असो टायम आयलो की आतां आमी पडोनात पूण अशें ना की आमी केन्नाच पडोंक ना सो आयज जेन्ना आमी नव्या उतरांत आमचो जोलोम जाला थँक्यू जीजस आमचो नवो जोलोम जाला नवो जोलोम आमी घेतला देवाच्या उतरांतल्यान आमी पडटाच पूण अशें ना की आमी आयज पडटा फाल्यां उठटली आयज पडटा फाल्यां उठटली आनी आमी पडतूच रावतली सारो तेंप ना देर वील बी अ टायम आमी पडपाची बंद जातली केन्ना जातलें जेन्ना आमी उतराक गोडोरून रावतली दीस आनी रात आमी आमचो नियाळ उतराचेरूच आसतलो पळय तेन्ना समजता आमी अब्रामाच्या जिवितांतल्यान पळयलें ताणें आपणाची कूड कन्सिडर करूंक ना म्हणटा आपल्याच्या जिवितांत तेजी ओस्कोतकाय ताणें कन्सिडर करूंक ना एंड बींग नॉट वीक इन फेथ ही कन्सिडर्ड नॉट हीज ओन बॉडी नाव डेड वेन ही वॉज अबाउट 100 years old neither yet the deadness of Sarah's womb. He staggered not at the, go down. No, 20th was. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. Can you select 20 and go NLT, please? Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger. वो भावार्थ हा तो कितें जालो म्हणटा अब्रामाचो स्ट्रॉंग जालो आयज आमकां सगल्यांक एके तरेचो भावार्थ दिला पूण ह्या भावार्थान आमी वाडत रावंक जाय चडत रावंक जाय दिला तितूनच रावंक जायना भावार्थ कितें करूंक जाय वाडोंक जाय चोडोंक जाय जितलो भावार्थान आमी वाडटली तितलें देवाच्या उतराचेर आमकां जें दिसना तेजेर आमकां सत मानपाक सोंपें जातलें समजता पूण भावार्थान वाडत जाल्यार देवाच्या बासावणेचेर आमकां थिरायेन रावपाक आमकां सोंपें जातलें पूण भावार्थान तर आमी वाडपाक कितेंच तर करिना भावार्थान वाडटलो जाल्यार कितें करूंक जाय देवाचें उतर आयकत आनी आयकत रावंक जाय सो देवाचें उतर आयकत आनी आयकत रावल्या उपरांत आमचो भावार्थ
वाडटा. वी वील बिकम स्ट्रॉंगर इन आवर फेथ. आवर फेथ वील कम बाय hearing and hearing by the word of God. Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger, and in this he brought glory to God. He was fully convinced that God is able to do whatever he has promised. Understand? Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. So I would say आमच्या जिवितान कसलेय सिट्युएशन जावं न्ही. आतां ही जाली अब्रामाची खबर, जें आतां ऑलरेडी जालां. वय ना, आदल्या कोरानान हें ऑलरेडी जालां. पूण आमी हें जेन्ना तेजे जिविताचेर नदर मारता, आमकां कितें जाता, एक बरवसो येता, एक भावार्थ आमचो वाडटा. वय ना, कित्याक ही कित्याची खबर, भावार्थाची खबर कोणाच्या, अब्रामाच्या. ताका म्हणलां कितें, भावार्थाचो बापूय. वय ना, ताका म्हणलां भावार्थाचो बापूय. कित्याक लागोन, जेन्ना तो कितें म्हणटा, ही डीड नॉट कन्सिडर्ड हीज ओन बॉडी वीच इज डॅड. समजता, तेन्ना आपली कूड म्हणटा तेणेन कन्सिडर करूंक ना, मानून घेवंक ना, कुडीचेर तेणेन ध्यान दिवंक ना. आसा तेची कूड वचकोत, पूण तेणेन कुडीचेर ध्यान दिवंक ना. ते भाशेन आमच्या जिवितान परिस्थिती जायती आसतली, पूण आमी आमची परिस्थिती कितें करपाक जायना, कन्सिडर करपाक जायना. पूण आमचें ध्यान मन खंय आसूंक जाय, इन हीज प्रॉमिसीस. ही वॉज फुल्ली कन्विन्स्ड दॅट गॉड इज एबल टू डू वॉट एवर ही promises. Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger, and in this he brought glory to God. तेणे भावार दवरलो देवाचे बासावणेचेर. जे देवान आपल्याक प्रॉमिस दिल्या ती केन्नाच जायना अशी जावपाक जायना, पूण तातूंत तेणें आपणाचें कितें मिक्स केलें, भावार्थ. समजता, भावार्थ ना जाल्यार देवाक आमी मानवलेली जायना, आनी आमी भावार्थान स्वत मानूंक जाय. जें कितें देवान आमचे पासत सोंपाडलां, जें कितें जेजून आमचे पासत पुरें केलां, तेजेर आमचो पुरो विश्वास आसूंक जाय. हालेलुया. थँक यू जीजस. हालेलुया. थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. समजलें, सोंपें जाता. कोण पयलेच पाटी आयला? 4 जाणां. प्रेज गॉड. समजलें, कितें कितें शिकले आमी आयज सकाळी सान? 5 मिनटां घेवया सकाळचे आनी आतांचे रिवायज करुया फास्ट फास्ट न्हू. कितें शिकले आमी सकाळी सकाळी? तुमकां कितें समजणी मेवली सकाळच्या सेशनान? ओके. आनी how to be at rest, how to enter, and how to enter by believing. आता इस्रायल पोरसा म्हणटा भितर सरोंक पावली ना विसोवान. कित्याक? कित्याक तांच्यांनी स्वत मानूंक ना, बिकॉज ऑफ देर अनबिलीफ. म्हणजे कितें अशें जाय आमचे कडेन तितून भितर सरपाक? स्वत मानप. समजता, स्वत मानूंक ना, भितर सरोंक ना. पूण जेन्ना तूं स्वत मानतलो तूं विसोवान भितर सरता. पूण जेन्ना विसोवान भितर सरल्या उपरांत आनीक आमचें काम आनीक थिंगासर कोरणी उरोंक ना. समजता, आमची कोरणी आनीक थिंगासर उरोंक ना. म्हणजे कितें, कोरणी कसली कसली कोरणी कसली कोरणी म्हणटा आमी? वॉट इज दीस वर्क्स? वी स्टॉप फ्रॉम आवर वर्क रायट वेन वी एंटर इन टू हीज रेस्ट. आमी जेन्ना ताज्या विसोवान भितर सरता तेन्ना आमी कामांतल्यान छुट्टी. आमकां कामांतल्यान सुट्टी आमकां न्हू. कसल्या कामांतल्यान सुट्टी तर आमकां? हा, कसल्या कामांतल्यान सुट्टी? वी स्टॉप फ्रॉम लेबरिंग रायट. डज द बायबल से दॅट? Hebrews 4:12. We stop, we cease from our own works. कसल्या कामांतल्यान सुट्टी आमकां? तुमी केन्ना देवा कडेन मागतना म्हणटात, जेन्ना आमी देवा कडेन मागता, मागणें कोत्ता, जेन्ना बरी ना जाता, जेन्ना आमकां प्रमोशन जाय कामाचेर, आमी कितें म्हणटा?
वी पूट सर्टन कंडिशन्स. कितें म्हणटात आमी? समथींग मीन्स फॉर एग्जाम्पल कॅन वी फील दॅट समथींग? Say no, say no. If I will get that promotion or I will get that position, I will give. I will do something. Yes or no? Do we do that? You don't do, but there are people who's doing that. Yes or no? Even I was one of them. Munna Nami, I think we were all like that at some point. Correct, no? Candles, flowers. We'll do certain prayers if that happens. Correct? So, amche condition kide? If that happens, then I will come and do this. And what if that doesn't happen? No doing this. Huh? What if doesn't happen then? तेका लागोन ते विसोवान भितर सोल्ले न्हू, we stop from our own works. Understanding? जेन्ना आमी तेज्या विसोवान भितर सोरता, आमी आमच्या कामांतल्यान स्टॉप जाता. कसलीं तीं कामां? जेन्ना आमी म्हणटा म्हजें तर हें काम जालें जाल्यार आय वील डू दीस. म्हणचें कितें? हांव कितें चिंता? बिकॉज I have given God a deal. If you thank you, Jesus. When we say, I will do this, and then God will bless. Meaning what? I'm thinking somewhere in my mind, my blessings are stopped because I have not done this. Correct? My blessings are stopped because I have not done something. Correct? But how did we receive our salvation? How did we receive our salvation? We are saved by? We are saved by? Say no. Grace. We are saved by God's grace. And grace is what? God's remarkable compassion, God's favor. Yes or no? So can I say my blessings are stopped because I have not done something, or my blessings are stopped because I have not believed in what Jesus has done? If my salvation is by what Jesus has done, how can I be in a belief system called I have not done something, that's why I have not received my blessing? Understanding? Confusion? Getting it? Okay, go to Ephesians 2:8. No, go KJV. For by grace are you saved through faith. How am I saved? Grace through faith. I am saved by God's grace. देवाचे कृपेन म्हजें साल्वसांव जाला. Salvation म्हणजे कितें? A complete package where your healing is there, where your deliverance is there, where your prosperity is there, where your all blessings are there. Yes or no? Where your forgiveness is there. Yes? Where your redemption is there. You're washed clean. Everything comes in that whole package. Correct? Now, everything what I needed, I got it by the grace of God through faith. So can I add any of my works there and say, because I have not done something, that's why I have not received my blessings? You shall know the truth. Truth shall set you free.
Did you find any vow to be given somewhere in the Bible, first of all? So, if you have done that for your healing, right? To get healed. So, when you get healed, that you will pay something. But where does the Bible says like that? 1 Peter 2:24 says, by the wounds of Jesus Christ you are healed. Not by me paying something somewhere. Whatever payment needs to be done is paid on the cross. Whatever needs to be shed, the blood of Jesus is shed on the cross. Yes or no? The wounds he has taken on the cross, by his wounds I am healed. That's what the Bible says. And it's not only in the new covenant, it is already prophesied in the old covenant in the book of Isaiah. Where by his stripes, we were healed. Yes or no? So if I am healed by his wounds, how can I say, if I get healed, I will do this? So am I trying to buy my healings? Yes? Healing is a free gift of God, which is done by Jesus Christ on the cross. Praise the Lord. Yes or no? And that is what it is written in the Bible. That by his wounds, we were healed. Go 1 Peter 2:24. Go in ESV or some other translation. Go NIV. Okay. Go NIV. Read it. He himself, who is that he? He himself bore our sins in his body on the cross. Where is it? Where did he take our sins in his own body? On the cross. He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds I will be healed. By his wounds, one day I will get healed. By his wound, there will come a day I will be completely healed. What does the Bible say? By his wounds, you have been already healed. Understanding? So healing part is already done 2000 years ago on the cross. समजता? आमची पेकोवणी केन्ना जाल्या 2000 वर्सां पयलीं आनी आयज तर म्हाका सिकनेस जाला आनी हांव म्हणटा जोरी तर हांव बरें जालें I will give this for you. Then what about this? What happened 2000 years ago on the cross? You shall know the truth. And this is the truth. If we don't know the truth, God, you give me healing, I give you this. God, if you give me healing, I will give you light. Where in the beginning we see, God called those things as if they are there. God himself said, let there be light. And what do? God, you give me healing and I will light some lights for you. Because I think you are in darkness somewhere. Hallelujah. By his wounds, you have been healed. Go to Isaiah 53. Go fourth verse, fifth verse. Surely, go to the fourth. Surely he took up our pain and bore our suffering. Can I say today, oh, I am going through suffering, I am going through pain, I am going through anxiety, I am going through punishment, I am going through this, I am going through that. Do we say?
No, we have to suffer. No, Jesus suffered so much. That's why we need to suffer. Who said we need to suffer today? Christ has redeemed us, healed us, set us free, given us a new life, given us an eternal life. Christ has given us His joy so that we can rejoice every day. Rejoice in the Lord always. There is no time for suffering. There is no time for crying and sitting and cry because the problem which you go through. But God said, instead, in spite of your pain, in spite of your trials and tribulations and difficulties and persecution, you rejoice. Yes or no? That's where we give glory to Him, where we rejoice in the times of persecution, in the times of difficulties, in the times of the hard time, what we face in our life, by rejoicing and giving glory to Him because we know the end result. Understanding? Surely He took up our pain and bore our suffering. Now Isaiah is prophesying this so many years before even Jesus was born. Yes or no? About whom he was prophesying about? Jesus. Surely He took up our pain and bore our suffering, yet we considered Him punished by God, stricken by Him and afflicted, but He was pierced for our transgression. Why He was pierced? For our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we were healed. By His wounds, we are healed. Hallelujah. Thank you, Jesus. My pain, my suffering, my grief, my sorrow, my sickness, my disease, everything, He has nailed it to the cross. And through that cross, He has given us eternal peace. Now you and I have to make a choice to live in that peace. You and I have to make a choice to live in that peace, to live in that grace. And how does the peace and grace get multiplied? Through His knowledge. Through His knowledge. Can we go to Peter 1? 2 Peter 1. And then we will finish, okay? Go down. Second verse. Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of our Lord Jesus Christ. Can you go KJV, please? Grace and peace be. What is this multiply word? What is the meaning of multiply? Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God. The more you have knowledge of Him, and how will you have His knowledge? Through His Word. So how much time I need to spend with His Word to know what He has done, to experience His love through His Word? Yes or no? How do we find Him today? Where do we find Him today? In His written Word. Where do we experience His love? In His written Word. If I read, I would begin to know. Now, how many things we have shown on the screen? From where? From the written Word. Yes or no? How we are getting the knowledge of what He has done for us? Through His written Word. Yes or no? That how much time we need to spend with His Word. Are you following this? Simply one day doing some prayers for 10 minutes, that's not enough. Spending time with His Word is very, very important. Because that Word is going to get in you and begin to work in you, and you are going to see the supernatural results in your life. Where you will begin to think, oh, yesterday I was not like this, today something new is happening in me. Changes are happening in me. But what is my labor? Spending time with His Word. What is my labor? Meditating in His Word. What is my labor? Thinking on what He has done. What is my labor? To know what Jesus has done for me. What is my labor? To remain soaked in His Word. That would be my labor. And the more I labor, the more grace and peace will be multiplied by knowing Him more and more. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. $228?
It's Ephesians 2:8, no? Yeah. Okay, let's go there. Go AMP. For it is by grace, God's remarkable compassion and favor drawing you to Christ, that you have been saved. Saved is what? Your salvation. You are saved from what? Actually delivered from judgment. So there is no more judgment for us, those who believe in what Jesus has done and tapping into his grace, because this grace is not what I did, but this grace is what Jesus did on the cross. So it is by grace we have been saved. Saved from what? Actually delivered from judgment and given as a eternal life through faith. And this salvation is not of yourself, not through your own effort. Like how salvation is a complete package, we said, right? Your healing, your deliverance, your everything. Everything of God is yours in your spirit. That is a salvation. Like this sister has brought one example where if I need something, maybe healing, so we do the vow, right? God, if you heal me, I will do this for you. Salvation is not yourself. It's not your own effort. So nobody can say, I earned my healing. I earned my prosperity. Sometimes we say, I worked so hard in my office day and night, that's why I am prosperous. God gave you health to work day and night. So health is from God. Yes or no? You might work day and night, but your health is from God. Correct? No. Not through your own effort, but it is the undeserved, gracious gift of God. Go to the 9th verse. Not as a result of your own. Salvation is not as a result of your own works, nor your attempts to keep the law. Sometimes we say, right, Lord, I keep the whole law. I'm worthy of everything now. Does the Pharisees said like that? Huh? And they pointed others? Yes or no? No, I'm not like that tax collector, that sinner who's standing outside. Yes or no? So when we try to keep the law, we get into kind of an attitude. Yes? When we think that we have little more knowledge of the word of God, sometimes we get into a kind of an attitude. I know more than you. What you know? And we try to look people like this. Oh, I know more than you. What you speak doesn't make me sense. Yes or no? So somewhere we are falling into that pride, thinking I know better than others. Thinking that I know more than others. Not as a result of your own works, nor your attempts to keep the law, so that no one will be able to boast or take credit in any way for his salvation. So there is no credit for ourselves in what we received. In the salvation what we received, there is no credit we can take for ourselves that I did this, that's why I received this. Because entering to the promised land is only by believing in what God has done in his finished work. Yes or no? Are you following this? Now, for we are his workmanship, his own masterwork, go down. No, from the beginning. For we are his workmanship, his own masterwork, a work of art, created in Christ Jesus, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works, which God prepared for us beforehand, taking path which he set, so that we would walk in them, living the good life which he prearranged and made ready for us. Understood this one? We will learn on this for the next week. But what we learn is, salvation, what we received from God, is not of our own works. We cannot earn our salvation. We cannot say, yeah. Huh? You have a testimony? Okay. Somjota? Understanding? So, आमी जेन्ना जे आमकां जे देवाचे जे बरेपण मेवला, जी पेकोणी मेवला, सुटका मेवला, जे कितें जेजूचे आहा तितलें आमकां मेवला, हें आमच्या कोरण्यांनी न्हय, पूण हें आमकां मेवला जेजून जे कितें केलां खुर्सार पळय त्या पासत. समजता? वी आर सेट फ्री
by the blood of, we are forgiven by the blood of Jesus Christ. We are set free from our sinful nature because Christ has nailed our sinful nature on the cross. Today we say we are a new creature in Christ Jesus because Christ has given us this new nature. Understanding? Christ has given us the eternal life. Hallelujah. Brother, you understood? Thank you, Jesus. Praise you. Anybody has any question? कितें विचारूंक सोदता? कितें समजोंक ना? जायतें आहा तेजेर शिकपाचें. इतल्यान जायना आनी आमकां जायतें शिकोंक जाय. बिकॉज आमचें मायंडसेट असो ट्रेन जालोलो आहा की आमकां अशें दिसता की आमच्यो कोरण्यो आमकां सुटका दितल्यो. वय वो ना? हांवें बरें केलें जाल्यार म्हाका बरें मेवतलें. वय दिसना आमकां अशें? हांवें बरें केलें जाल्यार म्हाका बरें मेवतलें. म्हाका बरें मेवता कित्याक जेजून बरें केलां म्हूण. आनी जेन्ना हांव समजता जेजून बरें केलां म्हूण आतां म्हाजी कोरणी बदलता बरें करपाक. म्हज्यो कोरण्यो बऱ्यो जाता कित्याक म्हाका बरें मेवंक जाय म्हणून आमकां संवसार कितें शिकयता? तूं बरें करशी तुका बरें मेवतलें. वय ना? संवसार आमकां कितें शिकयता? तूं बरें करशी तुका बरें मेवतलें आनी तूं वायट करशी जाल्यार तुका वायट मेवतलें. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? इवन वेन वी वर अ सिनर गॉड डायड फॉर अस ऑन द क्रॉस. सो गॉड डीड नॉट वेट इट फॉर मी टू डू समथींग बरें एंड देन ही विल डू बरें फॉर मी. Correct, no? So God did his part first. So when I began to understand what God did for me, which is good, and God gave his own son on the cross, when I understand that bore in my life, my actions will change and do bore for everybody. Understanding? When I understand, without understanding, going to the garage will make me a mechanic? Or understanding the tools and understanding the ways will make me a mechanic? Yes or no? So simply if I say, oh, I'm bore kori zale bore zatele, bore korit bore zatele, who said? When I understand what God did for me, then my actions will change towards others. Yes or no? When I begin to believe what God did, the right believing, my actions will change into right action. Yes or no? But mainly our focus is where? My actions has to be right. When nobody would point a finger to me. When nobody would say, oh, look at them, she's doing like this or he is doing like that. So our main focus is what? On our outer action. Where people should not point me out. Where people should not find mistakes in me. That is our focus. Yes or no? Self-centered. Correct, no? But if I begin to see what Jesus did, beyond my thinking, if I go to see what Jesus did, by looking at his goodness, what he did for me, supernaturally, when I begin to flow in his goodness, my actions will change when I believe the right word. Hallelujah. So I need to spend time with the word? Yes. Day and night? Yes. Meditate day and night? Yes. Speak the word day and night? Yes. Speak the problem? No. Confess the difficulties? No. Grumble? No. Murmuring? No. Complaining? No. If I complain, I would remain in the wilderness. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Enjoy केले तुम्ही? समझले? थोड़ा बहुत? वो बहुत कुछ? हाँ. Praise God. Thank you, Jesus. Because many a times जेन्ना आमचेर प्रॉब्लेम येता, ओ टायम इज अप, आमचेर जेन्ना कोश्ट येता तेन्ना कितें जाता, आमकां दुखी जाता आमी न्हू. आमच्या तोंडाचेर दिसती पडोन येता, वय ना? तोंड मातशें काळोख जाता, फॉल आंबट जाता न्हू. मागीर आमकां कोण कितें जालें गो आयज बरें दिसना अशें. वॉट हॅपन टुडे? नो स्मायलिंग, नथींग. वॉट हॅपन? देन वी गेट अ चान्स टू ओपन द रिवर and that the river is flowing now. Yes? She is pointing you, you pointing her. I don't know now whom to listen. Like this, like this. Yes, no, yes or no? आमी रावता न्हू, कोणी चालल्या बरो आमकां कितें जालां. Then we want to speak. Then we start.
रावता आमी कोणी विचारल्या पुरो. सो वी आर वेटिंग टू स्पीक अबाउट द प्रॉब्लम. वी नीड टू मेक अ पॉयंट दॅट डे टू कम वे वी आर वेटिंग टू स्पीक द वर्ड. एवर रेडी. येस ओ नो? आमी तयार आसूंक जाय हीं उतरां उलोवपाक. कित्याक हीं जेन्ना उतरां आमी उलयता आमच्या तोंडार दूख आसचें ना, पूण आमच्या तोंडार कितें आसतलें? संतोश. संतोश शेजारी न्हू आं, जॉय. आतां जॉय अगेन शेजारी न्हू, खुशालकाय. समजता? जेन्ना आमी देवाचें उतर उलयतलीं, उच्चारतलीं, दीस रातेचेर आमी नियाळ करतलीं, त्या उतरान आमी भिजोन रावतलीं, आमच्या मुखा म्हळ्यार कितें आसतलें? संतोश. शेजारी वाला न्हय. So no matter what the problem is, we are going to speak the word of God. No matter what the problem is, we are going to rejoice in the Lord day and night. Correct? Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Okay. Brother, you had a testimony, right? Come. And then you share the testimony, do the closing prayer, okay? Closing prayer. I'm going to Finish your testimony and you do the. Thank you, Jesus. Praise Jesus. मोगळा जो याळार पयला तुका आर्गां येता, वाकाणटा, दिनवासता. आमचे सगळे भाव भयणात ह्या सुवातेर येतात. एवरी संडे देवाचे उतर शिकतात आनी ते आपल्या लायफान एप्लाय करता. आय एम ऑल्सो एप्लायींग वॉट एवर आय लर्न एट माय होम वर्क प्लेस. म्हणजे एप्लाय करता. नाव इन शॉर्ट एट द सेम टायम वॉट एवर आय एम गेटिंग हियर आय एम फिडिंग टू माय फॅमिली, स्पेशली माय डॉटर. एवरी वर्ड लायक if she wants blessings, I will talk about spiritual like Isaiah 62, I will bring lasting prosperity. The wealth of nation will flow to like a river that never goes dry. Joel 25 will give back what lost in the years. When some shall look at it crops, now you will plant to it, be satisfied. Suppose you want safety, I will say Genesis 28:15 पळय. हांव तुवें सांगात आसा तो मागीर दिसो हांव तुका राखतलो, तुका सांबाळतलो, पोटारतलो. आनी हांव ताका वर्ड दिता माय डॉटर. आनी आफ्टर रोजरी वी डोली रिसाइड दिस वायट चॅप्टर फॉर विजडम, ब्लेसिंग, salvation, but chapter कोंकणी in that. And आनी आमी देवाचें उतर हें करतात वर्ड. So my testimony like that. My daughter was preparing for exam for future this thing. आनी प्रिपेर करताले. So daily हांव ताका एक सांगतालें, remember that you are not doing by your own effort. It is a God. He is giving you everything. And I said that, and you said that day you are clear, almost clear, but they had problem. So they Bangalore गेले along with her two friends, colleagues, all exams. And Bombay land जाली, sorry not Bombay, Bangalore. And they stayed in a hotel. Next day for exams. Exam में तेमने एका कार आपयलो. कार कितें पयलो तो लेट येला. आनी Bangalore तो रोड आहा नसलो, full jam, no way, traffic movement. आनी ती exam वयताली आतां, but go to see, and time short आहा. तो कार आहा तो डिले करता, purposely delaying because you want money, maybe different purpose, I don't know. They immediately came to realize because calculation केल्यार traffic jam आहा पावनात. So somehow they were already starting panic mode. And ते कोणाक फोन केला तेमच्या फ्रेंड सर्कल आहा, तांकां कोण शिकता थिंग बेंगलोरा, तांकां केला अशें प्रॉब्लम जाले. मागीर in that situation all are this thing worry जाताली. In that situation my daughter was calm. Whatever I fed ताका दिल्ले ताका water. They are saying God will not allow to this thing. We will answer exam, we will clear. Somehow we will think. At that time 100%. My dad used to tell always trust in God. He will never forsake. I lot again word of God. Then they are worrying friends, but she is giving word of God, and at the same time contacting. And one of the things by through friends, एक रिक्षा येलो. then the car सोडली and the रिक्षा गेली. आ रिक्षान तांकां विदीन गड्डे मारून जग हें करून तांकां वयली. And before maybe I think 15 minutes or 20 minutes they पावले on destination. They are happy. They give whatever chips they gave, and they answered all cleared. This is what a testimony. It is for everyone. God is working for everyone. But we have to believe in God, trust in God. Even in my case, wherever I am working, whatever I learn, I am applying. म्हाका सुना राग येता, कोणें दुखयलें काय भरपूर राग येता. But ultimately I look at cross. Jesus खुर्सार मेलो for my sins and He has forgiven me. Why I should not forgive to others? Simple. And then say I close chapter
नो नो कितें करपाचें करा तुमकां हांव करता म्हाजें कांय ना क्लियर थँक्यू जिजस प्रेज जिजस फॉर अलाउइंग मी टू गिव टेस्टिमनी